Goa Dental College is strengthened in its mission outreach and infrastructure. It's because I do not see any type of reforms announced by the Honorable Minister with regards to these particular in the Goa Dental College. And that's because coming to town and country planning, this is something that the people of Goa today are speaking, talking about land alienation. They feel that their lands have been taken by people from outside the state. The waste because budget provisions are 72.93 crores. And although these allocations appear sufficient on paper, ground reality there seems to be a serious governance gap. And that's because while North Goa grapples with development, South Goa also is grappling today with development characterized by poor infrastructure planning, fragmented implementation, and rising land speculation. Because sarke proportional economic and civic gain. What is the civic gain and economic gain in the state of Goa? Aaj ja paddhatin conversions are being done, coastal slopes into plots has caused irreversible ecological damage. Ata taluka jorito chayla Salsetin, Kepe, Kankon, into real estate business aaj vadlele asa. But this is because this has put immense strains on the road, on the drainage, on the public utilities. Roads have been widened. A lot of people spoke about it, how the people are holding sentimental values to their villages. But because of Soilyar Aaj, ja Paddhatin, ya Sarkaran, I call this BJP government that started this, starting in 2017, with change of zone, starting with converting lands, under the several controversial changes to the ODP plans, Morgoa, Mormugao, inga pile start zale. Anik these allegations of arbitrary decisions and exclusion of local stakeholders. Goinkara local lokang confidence and genastana yenkela. Zaite panchayat hai settlement zones have been expanded. Cashless scientific assessment korogna about carrying capacity, access to basic services like water and water disposal. आज जोरीतोर चोयल्यार स्पीकर सर ओयता थिंगा गोंयान गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली आहा, पणजेचे गांवची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली आहा, दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली आहा ती करपाची खूब खूब गरज आसा. म्हाका दिसता द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट was designed to ensure structured and regulated growth. But speakers of what we are seeing is even it has facilitated unregulated growth in heritage villages, इकोलॉजिकली सेन्सिटिव्ह एरियाज आणि कोस्टल झोन. आणि म्हाका दिसता लोकांमध्ये कॉन्फिडन्स हाडपाक सगळे लोक जे डिमांड करतात ज्या पद्धतीन शेतां, ऑर्चर्ड लँड, हिल साइड, दे हॅव बीन कन्वर्टेड इनटू सेटलमेंट झोन्स with regards of ecology, little regards to the sustainability of the and the carrying capacity. आता RP 2021 जेन्ना म्हाका दिसता होच प्रश्न 2012 काँग्रेसाचो सरकार आशिल्लो आणि त्या वेळारूय चेंज जाल्ले, लोक भायर सरलो की आमकां आरपी नाका म्हणून. त्या वेळार आरपी ते स्क्रॅप केल्ले. बिकॉज ऑफ ते नंतर बीजेपीचो सरकार येयलो. मंत्री टीसीपीचो म्हाका दिसता ही बिकेम इन द इयर दिस इयर 2022. But speaker sir, in 12 years, the BJP has done enough damage. When I say that, speaker sir, आज transparency in decision making today is a serious concern. Planning permissions and zoning changes are often alleged to favor the influential. Ordinary citizen, Goinkar, the local bodies, Gram Sabha, they are kept in the dark. They need to be taken into confidence. A conservation committee, जे role aspects about the ODPs to process public consultation are either symbolic or they are bypassed. It's because a timeline, a clear timeline. लोकांकू जाय a regional plan पढ़ा, पत्ते लोकांमध्ये आडपाक. New regional plan, publish all your ODPs, zoning maps, permissions granted since 2005 in a searchable online GIS model. And that's because the Sarkaran Sangla, they have proposed to undertake a geomapping for the entire state in order to arrest the future illegal constructions म्हणून सांगला. आणि हे लोकांक दिसता 27 होणे विकसित गोंय फॉर 2037 स्वप्न ते 27 होणे ह्यो सरकार करपाक शकता. With regards to assurances, can the government guarantee us that there will be no illegal constructions in Goa from this point of time? Because if we look, will there be illegal land conversions in the state? Will you stop that?
this appears as if we have seen hill cutting goyanच्या पद्धतीने हजारांनी. Will you stop this? More and more green today is converted into red. It's because there is a saying, अजीब sub judice department का गजब कारनामे. It's because no data is provided to the assembly on technical clearances, on change of zones, on corrections of zone under 16B, 17.2, 39A. TCP has not given in the last 5 years. Sub judice mo, हमका ओलोपाक ना है. This is this yes builder and no MLA type of an approach. Data is not provided on illegal plots, on hill cutting, on land filling, change of zones, change in use. Magadista Ejir, the best way when this all started about changing of these plans to 16B, whether you are going to withdraw all your appeals in the Supreme Court, that is what the people want. Magadista, the ministry seems to be engaged in arbitrary approvals. A lot of these things have been challenged, basically crores of rupees have been spent to challenge this. The Town and Country Planning Department, who Magadista who has made unplanned and piecemeal approvals as its agenda. Others, because I am not referring to any individual here, but allegations of arbitrary convergence of land to settlement zones for large builders, anik hotel lobbies. This is what everyone are talking about. It's because there is no non-compliance with RP 2021. Local bodies are bypassed. Carrying capacity is not assessed. Demography of the village is not examined. And then this looks as if there's basic amenities like water and power is overlooked. It's because of a coordination, because there has to be consultation with PWD, with WRD, with forest, with tourism, with agriculture department. There are several facts, if I want to put it on the table, because I speak on it. 11,000 hectares were converted into settlement area in 2021. Over 300 major hotel resorts project got nods from 2018. 300 from 2018 to 2024. It's because over 50% of Goa's PDAs today, they say are controlled by politicians. It's because number amka mantrin dil na, but these numbers you either accept or you say these are not the numbers. He has said that under the pretext of sub judice he will not speak. But because Magadista as legislators, it is our constitutional right to speak and put some figures on the floor of the House. It is said that Morji, about 64,000 square meter of orchard land, Asagaon 63,000, Benaulim 14,000, Resh Magos 10,000 of natural cover, these have been changed. Aaj 21 lakh square meter of green zones are converted. They said, wow, this is not, is this for the common man? Where is the planning in the TCP and PDAs? Honorable Minister should produce the plan of the Town and Country Planning Department. We see a lot of this transfer of changes, use of piecemeal basis, but because of Hui Magadista spot conversion. Now under the RP, inadvertent errors, that means that RP 2021 was absolutely major changes have been made. Minor was okay, major changes. I stand open for corrections from the Honorable Minister, and in the total areas, it is said under 39A, how many lakh square meters of land has been changed. You are not giving us the figures, but on the press we have seen, they say 45 lakhs. Speaker sir, under 17. I will educate the Honorable Leader of Opposition as and when required. Speaker sir, under 17 to 24 lakhs 35,000 munda. 70 cases are not mentioned. Under 16B, 23 lakhs. तू त्यांना सांगतालो आणि एक त्याच्या होणे 1.5 कोटी स्क्वेअर मीटर कित केले म्हणजे कोणी केले ते भायर माले होते आहा काय कितें. Speaker sir, final notification of your 39A 2,90,000. So amka maga dista ek white paper hai on all your corrections done under 17.2, proposals under 39A, whether what is happening under 16B, all these things you have to correct. Village wise, taluka wise, survey numbers, land use category, it's sub judice, but the people also want to know, because the people's fear today, Speaker sir, is that we were supposed to get special status. That special status was even tried by your dad, so that Goa's lands had to be protected.
Because today the fear is within the people and I feel it is genuine. And म्हाका दिसता all these things have to be put on the record. With this because म्हाका दिसता कि you need to put these things on the record today on the floor of the house. Don't say sub judice and that Supreme Court matter and kite kite but the people need to know. It's because coming to identifying of burial and public burial facilities. आज जे मोडगांवचे जायते इश्यू मेन आहा मोठो कब्रस्तानाचो आणि ह्या कब्रस्तानाक जे आमचे मुस्लिम भाव आहले दे डिमांडेड फॉर अ कब्रस्तान इन मारगांव जी फॉर एरिया आहा 30,000 ऑलरेडी अलॉटेड you need only what he's got as per the Rahul Deshpande's report, only 2,500 can be used. Now you are relaxing so many people. Why is this not relaxed? 2,500 square meters of land. Magadista, they cannot, 30,000, can you relax it? Is this proposal, are you going to consider? It's very important. At least people should die in dignity today. When 30,000 was given, today only 2,500 square meters can be used. Anik, I believe that a lot of people want this. It's a need of the hours because they require pray area, they require washing area and parking area. If we consider Magadista on this particular aspect of 2,500, only 40 graves can be basically given to this, can be done in the current setup. Mantri Bab. Huh? ना माई मातशें तूं एक ना तूं मागीर अश्युरन्स दी इम्पॉर्टंट तें कितें आतां 30,000 जमीन मोडगांवचे आमदार ना हिंगा तो सिंगापूर आहा तो हे मातशें हे ते हांको येयले ते मातशें जावपा जाय मोरपा तरी लोकां ना स्पीकर सर आनी एक 2-3 things that is happening in my constituency. आज चांदोरच्या गावात ज्या पद्धतीन हांको गेला म्हणतो भितर आणि ते जावपा जाय माझ्या फोनाचेर मागीर हें कर हें सिग्नल इम्पॉर्टंट हय डायरेक्शन सारकें दी तूं मातशें सारकें दी तें डायरेक्शन काय ते सांगला ना ते कब्रस्तानाचे डायरेक्शन तूं दी ते रिलॅक्स कोतो मो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट यू स्पीकर सर जे एकलो के बिल्डर मो आसलो चांदोरच्या गांवात नाव यू डिक्लेअर दिस एज अ इट इज डिक्लेअर्ड एज अ हेरिटेज विलेज रोहन बाब काय थिंक ते हे हाडपा सोदना कितें हेरिटेज विलेज मो एक इव्हेंट ना हांवें बरयलें तुका पत्र ना आतां देर इज that basically we want that the village of Chandor should be looked with a different lens. When I raised this, that particular builder went to the High Court. He's appealed in the High Court. He won in the High Court. I requested your department to appeal in the Supreme Court. No, now today you are going, today when a village has been declared as a heritage village, it is the duty to protect its sanctity. When you have such large scale, I thank you for what you did, Jenna. I knew there was a lot of pressure from you, from the ruling. Even I don't know which MLAs were calling you. Ek minute. With what you did. Because the Honorable Leader of Opposition had raised this. And I had my own punch member who was involved with that particular, I don't know how he was involved. In spite of my own punch member going against me, I went and cancelled that particular. Yeah, no, And now in this floor of the house itself, I will talk to Secretary Town Planning and also the Chief Town Planner to see whether anything can be further. No, challenge it in the Supreme Court. We will. Stop I have that. no We problem. don't want We it. will challenge. There is no problem. Speaker sir, दुसरे एक याचं आणि एक हे दित तुका technical order दिलते. I don't know how your people हे सगळे हे मौलाना मोगान तू किती आता खबर ना म्हाका. Court. फॉर्मेलिना मोगान किती आता ही टेक्निकल ऑर्डर तुवें दिल्या तुवें पयलीं दोन आमदार नासता म्हणल्यार कोण हो मौलाना काय म्हणून होचो हा मौलाना हो कुंकोळ इंडस्ट्रियल इस्टेटान फिश मिल घालून सोदिता आनी हिंगा ही टेक्निकल ऑर्डर इज अ फ्रॉड दॅट लँड इज सबज्युडिस this I kindly request you revoke this clearance order that is given. I would place this order. This type of maulanas cannot get formalin and income in our industrial estate. People there are suffering. Who has given this? Your TCP has given a technical order. No, if there is anything is fraudulent, you should just write to me. No, I told you subjudice. I have already told your thing, but they are not cancelling it. I will ask you. Look into it. They shed be down thing naka under the pretext of shed tinga factory आडपास होते. Speaker sir, म्हाका दिसता की
आज as I wind up with TCP, we need to mandate the public consultation and the Gram Sabha review today. We need to integrate disaster risk mapping, flood vulnerability, biodiversity data into a TCP decision making. आज जे unauthorized structures आहे, जे जावं हे भूतानी आणि हे सगळे जे भायले पडत आहे, हांकां म्हाका दिसता कंट्रोल करपाक जाय. मेगा हाऊसिंग म्हणटाय ते गोंयांत सद्या तरी फ्रीज करपाक जाय. कित्याक there is basically water crisis, there is crisis on by the power department minister थिंगा आहा. इतले लोकांचे ते हे वाडटा. आज there is no capacity, basically carrying capacity study done. Now what it is proposed that you are going to carry carrying capacity kotle man. So what figures? Chief Minister's figures are 20 MLD water is required in Sangye and 20 MLD is sent. In between the pipe has broken, the pipe was put during Congress tenure. Or do the so 20 was sent, 10 goes, 10 doesn't come. But what is the carrying capacity today that your department will do with regards to these projects, its impact on our ecology, on our environment? I believe that you have to look at this TCP department also, its genuine objection, but you should also be under scrutiny. Everyone has to be under scrutiny, Speaker sir. And Makadista ki going to a town, village, otherwise we will lose our identity. And the people fear this particular thing. Speaker sir, speaking on forest, आज ज्या पद्धतीन the budget estimate for 2025-26 is 151 crores. आणि actual expenditure झाला about 126 crores. Utilization today, Speaker sir, if we look, the allocation appears adequate of this particular thing, but today the Goa forests are under intense multi-dimensional stress. When I say that, Speaker sir, I say that because and your budget alone cannot fix this underlining governance failures. Aaj 60% of Goa's geographical area is under forest cover. Jaun notified forests, jaun private forests, jaun wildlife sanctuaries, jaun commuting lands. Yet there is increase in evidence of forest thinning, on tree species decline, on wildfires, on structural changes in the native ecosystem. It's because the invasive plant species, now Mecania, they have overrun many patches in the forest. This resulted in the altering of the food chains. It's because the Kempache, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority padalli. AJ funds have remained largely unutilized, poor accountability, wildlife corridors today are fragmented. Zaite amche je forest hillocks are, they have been cut, they have been burned. Anik te forest fires kitko jate? Te time amare. Forest fires pade ha, Speaker sir, ye kon gata, Munis gata, they change kurpak ecology because if we look today, there is conflicting man-animal conflicts that are arising from panthers, from wild bulls, from sloth bears, from langurs. But they are seen in these human settlements. You are saying, your answer is you are putting fruit-bearing trees. This is what is being given in your budget speech. Because Magadista, ja paddatin, ek report of Union Ministry of Statistics and Program Implementation. या रिपोर्टान clear cut दिलेले आसा की Goa has experienced a significant reduction in cover over the past decade. आणि 22% in 2010-11 आणि 21-22 मध्ये आज what tree cover was 334 square kilometers has now translated to a decrease in 258 square kilometers. This means Goa has lost 1/5 of its tree cover. Speaker sir, Magadisa, the Kaju industry has been hit by climatic change. In fact, this year both mango and Kaju, both these crops have hit badly. Kaju production has grown below average, 50 to 60% of normal. Especially South Goa as a zait lokank Magadista loss zalele asa. Speaker sir, human-animal conflict हे वाढवत आसा. सगळे टायगर जावं, पॅन्थर जावं, सगळे भायर सोदाय. कित्याक भायर सोदाय? बिकॉज थिंग फॉरेस्टाक गरमी लागता,
कित्याक भायसो हिंग भितर कितें येताय ते म्हाका दिसता मंत्रीन सांगपाक जाय हे गव्हर्मेंट प्लॅन्स यू आर प्लॅनिंग टू हॅव वायल्ड लायफ सेंच्युरीज nature trails, ecotourism and cottages. However, because म्हाका दिसता tribal लोकांचोय आमी we need to take care of them. They are the persons who reside there. Now it's a new trend that I believe they should not be displaced. And because this is that area they are basically, it causes a lot of inconvenience. So तेंगेले जे issue आहे आज चोयल्यार investor from mainland wants to go to forest areas and eco-sensitive locations. This is the tragedy. But म्हाका दिसता this is also reality. So looking at this, because under provision, Mantrin उल्लेख केलो 18.2 of the Goa Land Development Building Construction Regulation. It mandates that for every plot, land shall be at least one tree for 100 square meters. Furthermore, because are builders booked for this non-compliance of this provision, additional trees shall be planted as per standard. So what is your thing? Is this practiced? This is a requirement. Routinely it is being neglected. As because given that the town and country planning holds a portfolio of TCP of forest, any systematic audits have you carried out to verify across these approved projects? Have you checked institutional steps being considered to enforce this compliance? What have you done with regards to this particular act of 18.2? And that's because my only point is that the provision should not remain only decorative. Other private forest and that's because 8,64,000 square kilometers was identified by Thomas and Araujo, and Intun Araujo mapped about 5,38,000 square kilometers in 3 villages. Mormugao in South Goa, and 3,26,000 was mapped in North Goa. And that's because primarily it was concentrated within the Bardes Taluka. Rohan Bab's constituency was also hit. Both these reports in 2018, both expert committees were abruptly dismantled. Because and they were replaced by new constitutional review corpus. 90% of this 8,64,000 was put before the review committee. They disqualified several things. Saransh ki what is the status today? This is a matter of great concern. Now we observe also forest fires happening within the state. I feel that there has to be a system in place to respond to this. What is the exact criteria today? This was NGTN case only, it was monitored by the Supreme Court. But today what is the case? It's because ye forestache zoritor trailer, magadista, we need to make sure that we prepare and notify, and I demand a Goa State Forest Action Plan, afforestation, restoration and corridor protection. Kempache je pod fund ashille, they have to be used thoroughly. Where have they been used? Je invasive species are that you need to launch a drive to eradicate this particular species. And that's because to get a vacant post hai, jao range officer, guard, veterinary staff, annual wildlife census report on the fire sightings, wildlife encounters. You give me an answer, I think about a year and a half. Wildlife forester hokot, don cobra melemo. That was your report. Now, how did they know that there were only 2 cobras that died in the forest? How did they find out? How they are very smart type of forest officers who found only 2 cobras. Akke goy forest fire zale pun Mantri's department says 2 cobras were found. Nagin zala khabar na maga kitte te ullekh dishe. Aaj maga dista speaker sir speaking about urban development. Urban development has 452 crores of budget. There seems to be a systemic failure as I call it. Lack of keepage of drainage system. PWD doesn't allow drainages to be done. Now under grant in aid you allow, but that is not enough. PWD doesn't allow in urban areas or whichever areas to do drainages today. Because untreated solid waste, roads with potholes, parking confusions, paralysis, street lights sarke maintain kone, encroachment on footpaths, smart city you have
It comes under you, but you say that it was done by the predecessor. What has happened to that? एकलो कोणा case घातली, तो ते credit card उजा कोण, personal credit card of Smart City, crores of rupees today has gone out of the pocket. The Honorable Penjim MLA is here. He also said that this Smart City is a fraud. So who was responsible for that fraud? Why was it bought in the state of Goa? A smart city, a smart city कोण उडयलें? आज स्पीकरचा म्हाका दिसता people have died, but day after day, today, what is being happening there? Speaker, I demand that you should come with a white paper on this smart city. Where are the faults? How much money was spent? How much money is remaining? I think the central government has given a deadline, 31st March 2025. And from then now, remaining works, how is it going to be funded? Who is going to fund these particular things? Because in your constituency, there is a lot of garbage crisis. In Margaon, door-to-door collection doesn't happen properly. In Ponda, Kurti village court issued ultimatum. In Saligaon, objections about garbage trucks. So, Makadista with the garbage menace, although the tourism minister doesn't acknowledge it, but garbage crisis is one of the major crises for the amount of quality tourists coming in the state of Goa. And Makadista, we have completely forgotten एक civic sense awareness हाडपाक लोकांमध्ये. Speaker sir, आणि एक हांव मंत्री मुखार हाडपाक सोदता ही एक notice. This particular thing एक कुंकोळे एक China wall मो आहा. China wall, Great Wall of China you must have gone. Even I have seen bigger than that there is in Kunkolim, one Great Wall of China. And the DMA and the officers are sitting over it. It is bought in an agricultural land. Revenue department basically stopped it, that it is illegal, falls out our industrial estate, but Tariq pe Tariq, every time. Why is this protection happening? Especially our fields outside industrial zone, Janna, particular, you please ask your... Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Them wall pod बांधला immediately bulldoze करू जाय उडोवपा जाय हेजेर मातशें तुवें DMA सांगचें ताबडतोब order दिचमो. Speaker sir, such illegalities basically after highlighting also it is not getting आता grant in aid पडटून दिला in आता गोंयांत 14 municipalities total एकू हा ऑपोजिशनाची काँग्रेसी येशमो एकू हा थिंगा मातशें स्टेप मदली ट्रीटमेंट कोनाका ते ग्रांट इन एड मातशें सुबेज दी तुवें सांगलो 5 कोटी दिता म्हणून अजून ते पावल ना मातशें दिया. स्पीकर सर म्हाका दिसता common issues I've spoken about urban development, speaking on women and child. Other speakers, although you've got a budget, a provision of 482 crores, these are significant allocations. I brought the issue of street providence. I would speak at the start. Even women and child, they've given the utilization certificates. Please, I put it on the table of the House. No. But they have written to you. I put it on the floor of the House. Speaker sir, these are significant allocations. But despite Goa's high female literacy rate, women continue, Speaker sir, today to face violence, discrimination, and economic opportunity they are lacking. And the State Women's Commission, that is the premium authority, today it is perceived today as being ineffective, politically packed, it lacks institutional independence, investigation capacity, it lacks public credibility. Many cases are purposely withdrawn. I will specifically give you some cases in personal and write to you about these particular cases because mineraचे पासून crime आज वाढत आसा, senior citizanaचे वाढता, rape mineraचे वाढता. But these cases of abuse, trafficking, child labor, online exploitation have been reported. Speaker Makadista, this department has fully failed to implement the Goa Children's Act. You need to create a robust enforcement system and a monitoring mechanism under the juvenile justice system. Flagship ICDS program that is meant for child nutrition, that is meant for immunization, for preschool education, is under monitored.
and it has suffered. You please look into, these are serious things that you, am shikon mache sarke tutsoy, particular things. Because sir, Anganwadi centers, dilapidated premises, rented houses, no toilets, no electricity, no playgrounds. State nutrition officer, this is a top position but it remains vacant. How can you have the state nutrition officer's post remains vacant? It's because Goinchi dies, his scheme 2011 तुई आल्लो मंत्री हे scheme 61 traditional लोकांक help करपाक. Family run enterprises, this has been shelved today. Put it in a cold storage. म्हाका दिसता हेजे direct setback आज on the economic आमची एक empowerment आसता. Traditional Goa women who depend on these livelihoods today, it is a matter of their dignity and survival. So I demand that you reconstitute the Goa State Women's Commission and give them independent statutory body with judicial powers. This is what is required rather than political interference in that. Speaker sir, or nutrition officer, when will you fill it? I demand you look into it. Renovate je Anganwadi hai, infrastructure that is crumbling, child-friendly furniture, sanitation, solar power, digital tools, हे हाडपाची गरज आसा. Speaker sir, you launch a targeted scheme for adolescent girls on menstrual hygiene, on anemia control, on and life skills. This is something that the department is not doing. Speaker sir, I spoke about the, you need to introduce also several programs with women and child in heritage crafts, in food processing, coastal enterprises, digital service. हे म्हाका दिसता एक one-stop crisis center is lacking in the state of Goa, and I demand that you strengthen आणि तितून legal जावं psychological आणि एक economic aid survivoraक मेळपाक जाय. Speaker sir, म्हाका दिसता with this department of women and children, they are not only peripheral to development, they are the very foundation. And hui na hui म्हाका दिसता the department also Laksh सारको म्हाका दिसता तेजेर hui na hui is not, you don't have officers in place. Several things, this is what the Honorable Minister needs to look at it very seriously. Because speaking on FDA, Sokani we spoke, and I will point out to structural gaps today and operational gaps. Basically, they are containing a compromise about our consumer safety and public health. And the adulteration sweets and unsafe water in soft drinks, illegal preservatives like formalin, reputation of FDA and the tourism of Goa today is at stake. FDA, you have to make sure you serve as the invisible backbone to ensure hygiene, compliance and transparency. There is no transparency. What you have raided several things, but there has to be transparency. Speaker sir, although he has raided, the Honorable Minister, I would like to bring to your notice that you have raided you have busted food rackets, mislabeled packaged goods, stale meat from restaurants, unhygienic food preparation practices. Regional Inzatala, what was found? Speaker sir, but there is no structured reporting system. Why are you failing to make this transparent? No centralized dashboard. A public action taken report, it should be in public. What is how many people have been penalty kitne loga dila? How many have been prosecuted? The public today remains in the dark. Department, this particular FDA department also oversees regulation of drug sales, distribution of medical devices. Their role is also pharmacy licensing and SOPAC. But Magadista Speaker sir, today in the state of Goa, there are poorly labeled nutraceuticals. This is largely being circulated. Misleading Ayurvedic supplements. Yes, Magadista, you need to look into this thing very, very seriously because this is something that we consume on a daily basis. You need to basically launch this particular dashboard to report these particular things, whatever, let it be transparent. High risk food pod with milk, with sweet, seafoods, packaged snacks, एक random sampling जावपाक जाय. Generally, as we look at SGPDA, there are videos put by Savio Dai, so Galit Asta, Nustia, Goinkarak Mutte, hygiene aspects that this areas around, the way
things are moving around there, it is very unhygienic. There has to be control on this particular thing. Maga dista ek drug testing van should also be taken to equip random field kits. This is what anik spot testing is जावपाक जाय. गोंयांत हे habitual violator कोण? हेजे म्हाका दिसता एक blacklist system जावपाक जाय. Because we need basically until your FDA becomes proactive in favor of the consumer, and does not keep any transparency, does not get into public engagement. It's because I do not see any other things happening in this. Because speaking on IPHB, Goa is witnessing, and we have to look at our mental health with the amount of stress, with the lifestyle changes in the state of Goa. We are seeing teenage suicides, addiction related conditions, behavioral disorder because of social media, academic stress. You see deaths in the institute in Verna. People, because of overstress, they died. 3 deaths were reported in Bits Pilani. Broken families, economic distress. Anik, we have even seen revenge attacks with acid. IPHB Padimoda, this is the state's mental health assessment institution. Anik, when it is in mental health, it is expected to lead 2 options. Both legally, Anik, both clinically and a community intervention. But sadly, it's because of the focus on IPHB is only limited to the premises at Bambole. Mental health services remain completely highly, I should say, centralized instead of it being decentralized. Anik, there are a lot of waiting periods for this outpatient consultation. It's because of psychiatry and clinical psychologists, खूप shortage asa. We need to make sure, and psychological social workers, the department needs to take them. There is today district level mental health team, एक outreach power aspak jay of community based mental health clinics. This is not seen. Goa's rural and coastal belt they are virtually unserved. It's because families, what do they deal with? They deal with stigma, एक psychiatric illness, and एक emotional exhaustion जाता है. So there is no government sponsored counseling service. Absolutely no service for dysfunctional families, for domestic violence survivors, for adolescent crimes, for trauma victims. काहीच ना government ache. Because IPHB must just not remain a curative, but must extend this preventive facility. It must evolve into a nerve center of Pakistan. It should be a nerve center for this preventive psychiatry, social psychiatry, and mobile community support. This is the role of IPHB. This is what is lacking. So I demand, it's because of that you have a fully equipped mobile psychiatric clinics. It's because I demand ki recruit all these psychiatrists. There's a huge shortage. Recruit additional psychiatrists, psychologists, mental health literacy campaigns. ये कॉलेजी मत जावपाक जाय. Workplaces, urban slum, इतले गोंयकार आज बेकार आहाय, भुरगे बेकार आहाय. ते मागीर drugs मारूं येता, crime करपाक येता. They need to be basically counseling जावपाक जाय. You need to start and create an adolescent wellness program. And this because counselors, whether you train teachers in every government school to basically look at whether it is a case of psychiatric problem. Early journals because of psychological distress, whether there are early signs. You need to, your department needs to train these teachers so that they can report fast. Because a suicide prevention task force, this is lacking in the state of Goa. Magadista helpline numbers. Kaichna, it's because of mental illness, because basically is not today a silent affliction anymore. It is not a silent affliction. It is an unacknowledged epidemic that is growing. We should look at it with the amount of stress. We owe it to Goans, to the youth, to the caregivers and the elderly. Magadista, to these isolated members of society as well. As I end, Speaker sir, we need to build a robust, caring and a decentralized mental health system. Thank you, Speaker. Honorable Minister.
the demands and demands placed before the House, Speaker sir. Let me start with what the Honorable Leader of Opposition has mentioned. Speaker sir, जे आम्ही पळयला आणि तुम्ही सगळ्यांनी जे सांगला, काही गोष्टी इम्प्रूव करपाचे आसा, काही गोष्टी आम्ही केल्या, पण म्हाका दिसता कट मोशन करतना लिडर ऑपोजिशनान सगळे जे पिक्चर जे प्लेस केल्या ते अशें भयानक जे दिसूंक लागला की म्हाकाच भंय दिसपाक लागला की खरेंच तशें आहा काय म्हणून. पण आयज जे बरे गोष्टी केल्या खंय तरी जेन्ना जेन्ना लिडर ऑपोजिशनान सांगला की प्रत्येक गोष्ट जे आमी सरकारान नजरेक घेवंक जाय, हांवें ऑलरेडी घेतलेलें आसा. अशें केन्नाच जावंक ना की तुमी जे कितें सजेस्ट केल्या, वॉट एवर यू हॅव सजेस्टेड, it's not that we have not acted on it. Now this High Court, I have already given instructions verbally that we should move in and see what we can do legally as far as KK. And also the other one, I will talk to DMA to see whatever needs to be done. कब्रस्तानाचो जो विषय जो मांडला तो कब्रस्तानाचो विषय मातसो आमी मातशें बसून डिस्कस करपाची गरज आहा, कित्याक थंय 2-3 विशय जे हांव हावजान उलोवंक शकना ते तुमकां बी खबर आहा. ना तो इश्यू ना आनी तो सेटल जालो. तू त्याच्या इश्यू उलयता तो सेटल जालो. इश्यू ना. म्हाका मातशें तू ते मातशें चेंज कर, रिलॅक्सेशन दी मरे तू. ना दिवपाक काय हरकत ना. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट पार्ट. I am talking about the other issue. I was just going through the paper that was given to me. I'll definitely look into it and give you an answer now during the course of the session itself. I will not go beyond now in these 2-3 days. You Monday. give them relief, no? Of course, we will give them relief. If it has to be, that we'll have to examine. No, I cannot verbatim say if there some violation. Matsura, Guidelines, can you do that? Guidelines examine. No, basically, legally examine. this is about the slope. Oh, it's not. 30,000 square meters was acquired. 2,500 saw can that. be only used. So, to a hill cutting allow karo na. Make it like you are giving that Bhutani devotion. No. There is an idea. Let me finish. I'll give you an answer to that. I'll take it up. No. I think दी मरे मोरपा लोकां पास nothing जाग ना. ना. वडगांवचे न्हू. Speaker sir. तोरेचे हांवें कितें सांगलां ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनाक, हांव ऑफिसर वांगडा बसता, सोल्युशन कितें आहा तें ह्याच सेशनान काडटा न्ही, तुका फुडें. स्पीकर सर, आयज आमी जेन्ना पळयता गोंय राज्यान आयज ह्या सरकार जे डॉक्टर प्रमोद सावंत नेतृत्व करता, ह्या सरकार आनी देशाचे प्रधानमंत्री जे विशय जे आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी आयज ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलें की भारतीय जनता पार्टी म्हणून उलोवंक ना, तुका इंटरप्ट करूंक ना. भारतीय जनता पार्टीन इतले 10 वर्सान इतले कन्वर्जन केलें म्हणून तुवें सांगलें, पूण तेजेर बी हांव येता मागीर. हांव सद्या 12 ते आसूं ते मागीर तुका सांगता की कशें कितें जालें आनी कितें जावपाचें आहा आनी कशें कितें जावं. पूण तें तुका बी कळपाक बरें न्ही. तूं तुजे पार्टीक नेतृत्व करता, ते पार्टीन कितलें केलें तें बी आमी तेजेर बी मातशें तुका फिगरान सांगता. एनिवे स्पीकर सर, आयज आयुष्यमान भारत एंड प्रायमरी केअराचेर आमी जेन्ना उलयतना हांव चड बेश्टे थोडे पॉयंट्साचेर हांव हें करता, मागीर तुमचो जो विशय आहा. आयज 100% आमी PMJचे कवरेज आमी गोंय राज्यान हाडपाचो आमी प्रयत्न केले. आमी आयज जाय ते आमी बेनिफीट आयज सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. आयुष्मान वय वंदना ह्या माध्यमांतल्यान बी लोकांची सेवा करपाक आमी हे सरकारान प्रयत्न करून आमी पूर्णपणे फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनल केल्लें आसा फूल कॅपॅसिटीन. And PHC Korlim is one of the only fully digitized PHCs which we need to replicate across the state. It is many times very easy for me to make a statement and say that, this is what we want to do and it's going on. It's not. Sometimes things are challenging, but we have been doing. Speaker sir, ABA cards आम्ही सगळ्या लोकांक दिवपाचो केल्लेलो आसा, म्हणजे रेकॉर्ड्स. आयज प्रायम मिनिस्टराच्या विजना प्रमाणे डिजिटल हेल्थ केअर आनी ह्या तरेन आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज सगळ्या गोष्टीन आमी पॅक इमेजिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, 991 फॅसिलिटीज लिंक्ड and 4,42,500 health records integrated, 3,262 healthcare professionals digitally registered, and 9,899 ABA IDs already created. Because this is a big achievement for a small state like ours. Emergency services जेन्ना उलयतना प्रत्येक सगळ्यांनी सांगलें की खंय कितें चल्लां. आयज पयर रोहनान सांगूं ना म्हाका, मिस्टर रोहन कवटेच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या मतदारसंघान काल कितें विशय आशिल्लो. आमी तेंचे तुमचे जे जंक्शना कडेन डेडिकेटेड एम्ब्युलन्सीस त्या पर्वरीच्या बेल्टान येवन जे काम चल्लां तें तांकां सांगलेलें आसा. आमी थंय एम्ब्युलन्सीस प्रोवायड करपाक जाय, कारण ते सगळे हॉटस्पॉट्स आसा. पूण 108 जे बरें काम करता ते कोणीच उल्लेख केले ना. हे म्हाका उल्लेख करचे पडटा. 108 हांव मंत्री आसतना हाडला.
And हे 108 आम्ही पयलीं जेन्ना हाडले तेन्ना परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. Today the demand and pressure is way beyond one can understand. Today we are dealing with so many emergencies and in such short period, I mean response also, we are trying to see that it is within a specific timeline. Yeah, emergency services, आम्ही आयज नवे ॲम्ब्युलन्स घेवपाचे तुमकां लास्ट टायम आमी अश्युरन्स दिल्ले. आयज इवन CSRचे अंडर आमी रिप्लेस करपाचें आमचें काम चल्लें. पयर बाब बेन्झीन म्हाका सांगलें की आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाय. पयरूच हांवें मिटींग घेतली थंय आउटपोस्ट कडेन म्हाका दिसता वन ऑफ द पुलीस आउटपोस्ट वीच इज देर वी आर ट्रायंग टू प्लेस वन एम्ब्युलन्स देर इन फॉर डेडिकेटेड फॉर बेलावली. वॉट हॅपन्स इज दॅट म्हाका ते सांगतना ते सगळे सांगता ते गोल गोल खंय खंय एम्ब्युलन्सीस आहात त्यो पण एक्झॅक्टली खंय गरज आहा. एंड इवन युअर बीच बेल्ट वेर द हॉटेल्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर दॅट तेणी जे रिक्वेस्ट केले ते आमी ह्या दिसांनीच आमी ते कंप्लाय करतले. Overall, emergencies have been handled very well. We are the only state which we have got cardiac ambulances. We are the only state where we, through our own initiative and the government's initiative, we shifted it from basic ambulances to only advanced life-saving system. With the support of the Chief Minister, we were able to do that. And also neonatal ambulances which we have. We also have cancer detection. Along with these services that we have got, we are now suggesting to the Honorable Chief Minister, we can have a dedicated command center which is there so that we are able to monitor the activity of this 108 in a much more professional and much more better manner. Actually, आमचे जे ॲम्ब्युलन्स जे आहा, ॲम्ब्युलन्सीस सर्विसीस जे आहा, तुमी जे म्हणटा केन्ना प्रेशर बी वाडटा. केन्ना ज्या तरेचो प्रेशर वाडला ह्या सिस्टमीचेर. आमी खंय आशिल्ले पयलीं आमचे कडेन 32 ॲम्ब्युलन्सीस आशिल्ल्यो. ते 32 ॲम्ब्युलन्सीचे टुडे वी हॅव गॉन क्लोजिंग ऑन 100. वी नीड. एंड कितें स्पीकर सर हांव मुख्यमंत्रीक पयर हांव सांगूंक सोदतालो की केन्ना VIP मुवमेंट जाता. VIP मुवमेंट CM will agree with me की केन्ना ते VIP मुवमेंट म्हणजे कांय लोकांक जे कॅटेगरी दिल्ल्या ते जेन्ना येता तेन्ना ऑटोमॅटिकली एक ॲम्ब्युलन्स 2 ॲम्ब्युलन्स 3 ॲम्ब्युलन्स वयता. And म्हणूनच आम्ही एक डेडिकेटेड फ्लीट ते सेपरेटली because that as per protocol you have to see that is compliant. Otherwise we have to take it out from our usual place of positioning of the ambulance and give it to the particular person. हे आम्ही 108 बरे काम केल्ले आसा आयज पर्यंत. IVF चे काम बी बरे गोवा मेडिकल कॉलेजान सरकाराचे सहकार्यान हे सगळे गोष्टी आम्ही फुडें व्हरपाचो आम्ही प्रयत्न केला म्हणजे सामान्य मनशाक खंयच त्रास जावं नये and he will not be taken for a ride from these quacks who are there in neighboring states. And because of that we took this initiative and our department is managing with Dr. Kedar Farte and our gynec department is actually monitoring this and taking it forward. हे बऱ्यापैकी आयज this been appreciated not only here but also appreciated at the central level. Screening of cancer, as you know, cancer is one of the major it's becoming one of the major disease which is increasing and at a galloping pace. So as a result of which we are ensuring that we are able to do everything that is possible as far as cancer is concerned. Today, with the blessing of the Honorable Prime Minister, we have been able, and the Chief Minister, we have been able to bring this State Cancer Institute into the state of Goa. And we are waiting, and I am telling you one more thing, I have shared this with the Honorable Chief Minister, is that why is this tie-up with Tata Memorial is so that the people do not go from Goa to outside the state of Goa and outside the state for treatment. You must, I don't know if you have visited Tata Memorial. I visited Tata Is it Memorial. autonomous, No, state-centric or what? What is your No, I will come to it. We want to create a trust-like structure, but we'll leave it to the Chief Minister to take a decision how it has to be run. The reason why there has to be a tie-up with Tata Memorial is that because it has been, we have taken this approval, we have also given details of this to the Honorable Prime Minister. And also one thing I want to mention to you, the purchases of Tata Memorial for medicines and for all other things will be based on Tata Memorial's purchase order. So the bulk that they buy, that is the discounted rate where Goa government and the patients will get access to medicine. We are also trying to bring in confidentiality pricing so that life-saving medicines can be made available at a much cheaper, more than 30 to 40% cheaper than what it is. What happened to your PET scan machine? I'm coming to that. Basic मरे त्यात तुम्ही गेलते tender card मोडलो. You said last time हांव सांगता. PET scan is a basic cancer I hospital speak takes as a- 2 years. I PET speak as- scan माझे गरजेची to detect that cancer patients. No? Now Now only presently that's there's a crisis. What will you do? ते माझे begin. As far as AI lung cancer is concerned, Speaker sir, we have been actually undertaking, we have completed more than 65,000 scans under AI-based scans for lung cancer. Camps are being conducted, cancer detection camps are being conducted so we can identify patients and move and identify and preventive medicine which we have been talking about, we have been actually doing.
Fesgo is one of the injections which the state government is the only state government in the country that is giving for breast cancer patients. Palliative care also is very much initiated, especially in South. We have got extremely good performance from our doctors. Panchayats committee-based activities also are being done in a very good way. Speaker sir, I want to also mention to honorable member, ह्याच हावजान जायते विषय जाल्ले जेन्ना आमी newborn baby screening आमी हाडलेले. As newborn baby screening after Singapore, Goa was the first state to start newborn baby screening, and this has definitely helped us in identifying patients and accordingly counseling those parents exactly what needs to be done. Immunization also, we have actually brought the immunization to a level, I mean, which, you know, more than 90% of the full, patient, 90% we have reached a level of where National Family Health Survey shows is, and also mostly this, what was the whole idea of this immunization, bringing it on par with, you know, overall private sector and other things where patients earlier never used to get the whole package as far as immunization was concerned. And we brought in and included all this. This same government has brought in and ensured that people don't have to go to the private sector, and this whole immunization, this umbrella of injections that are required for children is provided at the healthcare sector, within the DHS and the healthcare setup. Speaker sir, STEMI program तुम्ही आयज मुख्यमंत्री कडेन हांव मुद्दम सांगूंक सोदता. आयज आमी जे स्टेमीचो प्रोग्राम आमी जो केला, ह्या स्टेमीचो प्रोग्रामाक हांगाच न्हू देशभरान एप्रिशिएट केल्ले आसा. STEMI, where we are able to, we tied up with a company called Trigog, and we then transmit the ECG, and then at the PHC level we are able to thrombolize the patient and they take him to the early intervention center. Speaker sir, we have got more than 4 hubs and 20 spokes established for STEMI. And along with STEMI, I just wanted to mention to you is that more than 5,000 people we have thrombolized till now, and we have been able to save so many lives. As far as we are concerned, Goa is concerned, Speaker sir, and the government headed by the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant is concerned, is our job is to see that we are more strong on outreach and see that we are able to come with new ways forward as far as medical care is concerned. We are also, there was a doctor called Sanat Bhatkar who went out, studied, came back, and now today with his team, we are able to now do coiling for the patients. This was never there in the state of Goa. And today we are also thrombolizing patients at the peripheral. Like you said, CT scan is a must. We will pursue the issue with the government wherever we need to do, because with that we are able to thrombolize the patient and we are able to save and less damage to the patient who we feel is No, your super specialty block today. It's already in process. We'll get it. Everything is processed and now more than a year that. उलयता न्ही तूं म्हाका कंप्लेंट करून मागीर तूं प्रश्न विचार हांव सांगता. न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट चलना, तुगे युरोलॉजी डिपार्टमेंट चलना. Because sir, भुरग्यां दोले क्लास. Speaker sir, हांव मातसो कंप्लीट करता मागीर लिडर ऑपोजिशनाक सांगूं दी. मेंटल हेल्थ एंड टेलिमानस जे आहा, टेलिमानसाचे सक्सेसफुली आमी इम्प्लिमेंट करता कावन्सिलर्सचे थ्रू. आमी आमचे कॉल हँडल जे करता ते सगळ्या लोकांक घेवन आमी हे सगळ्या गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला. आनी डिटेलान थंय वचूंक जाय. मेगा कॅम्प्स पासून आमी इनिशिएट केल्ले आसा. मेगा कॅम्प जस्ट वन थिंग, ते मेगा कॅम्प केले ते सगळे रुलिंग आमदाराले केले, ऑपोजिशनान तो एक मेगा कॅम्प केला काय ना, सगळे केले कॅम्प सगळे रुलिंग आमदाराचे. सगळे कडेन करता ना केलाय तितले 100 आउट ऑफ 10 केले, 10 रुलिंग आमदाराचे. आमगे थिंग लोक सगळो ते हे ना. तारीख दी न्ही, बरोवन दिल धाड तुका. हांव दिता न्ही. कॅम्प करप म्हळ्यार हॉस्पिटलां फेल जाले. कॅम्प कित्याक जाय तुका? Because sir, इतले कॅम्प फर्स्ट ऑफ ऑल आय एग्री विथ द ऑपोजिशन लिडर. सगळे रुलिंग हातूनच केला. म्हळ्यार दुयेंत फकत तुमचेच जाले दिसता दुयेंत. बीजेपीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लोक दुयेंत जाता आता दिसता. झाली 8:30. आमचे सगळे हेल्थी आहा. हे एक जाले. दुसरे कॅम्प कित्याक करचे पडटा? हॉस्पिटलां बरी चलता जाल्यार हॉस्पिटलां चलना. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबराक खबर आहा कित्याक कॅम्प केले वयता ते, आनी कॅम्प्स करचे पडटा. केन्ना केन्ना अवेरनस बी जाता लोकांक. केन्ना केन्ना त्याच कॅम्पान आमकां पेशंट्स जे हार्टाचे इश्यू आसलेले पेशंटाचे जीवन आमी वाचूं शकले. आनी केन्ना केन्ना आउटरीचान अवेरनस बी जाता. आनी त्याच बरोबर आमी थंय एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल आमी जेन्ना करता स्टेट केअर्स म्हणून आमी जेचे कितें उलयता, केन्ना केन्ना उलयत आसता ते स्टेट केअर्स म्हणून आमकां वेगळ्या तरेन लोकां कडेन पावपाचो आमचो प्रयत्न ना रे, पूण आतां ऑपोजिशनाचे थंय लोक ना काय ते आमदार तुजे कडेन मागूंक ना? करता हांव. बिगर म्हळ्यार इन रायटींग हांवें मागिल्लें आहा. पावस चालू जालो म्हणून बंद केलं तेका. ना वगीच पॉयंट आउट करता. बरोवन दिल्ले आहा ताचे कडेन कॅम्प मागून ताका डेट मेळटा. TB तो हे कितें आहा फ्रॉम एडॉप्ट टू ओरिजिनल तो आज सारको बीजेपीचो म्हूण दाखोवंक सोदता.
ते दुसऱ्या खाली काही करप ना अशें आहा ताजें तें. स्पीकर सर, आयज स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा म्हणून तुमकां परत मुद्दम सांगता की हे स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवाचो कन्सेप्ट आमी चालू केल्लो. आमकां स्टार्टअप कंपनी एक गावली जे की आमी इमेजींग करून आमी स्क्रिनींग ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींगाक आमी कमीत कमी 2 लाख सुमार महिलांक आमी स्क्रिनींग करू शकले. And we were able to identify people who required to do further testing, and then we were able to do couple of surgeries to save the lives of the women in preventing them from going into a difficult stage. As this was actually started, we are undertaking doing more such tests over the next 2 years. As Speaker sir, हे सगळे उलयतना आनी एक हांव सांगूंक सोदता हावसाक की आयज सर्वायकल कॅन्सर, ओरल कॅन्सर आनी ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग कॉम्बिनेशन पॅकेज आमी नव्या तरेन परत एकदा नवे हे आमी लॉन्च करता ह्याच राज्यान. वी आर ट्रायंग टू सी दॅट वेदर वी कॅन लॉन्च इट ऑन द 15th of August, but it looks difficult. But in this month itself, so that all this screening we are able to reach out to the people and we are able to save more lives. Saving lives has always been our motto. Mistakes have not happened, I cannot say, but there can be some issues which need to be addressed, which through this forum, when you identify, we definitely take it forward to see that we are able to correct and things and make the system much more, the ecosystem much more, much more better for the people. TB elimination चे भी खूप काम आणि आमचे काम आम्ही घेतलेले आसा हातीन. हेच्या खातीर आमकां ऑनरेबल आणि जिल्हा परिषद मेंबर्स हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवंक जाय. पयर बी आमची जेन्ना रिव्ह्यू जाली तेन्ना आमचें काम आयडेंटिफाय बरें म्हणून सांगलें गेलें, पूण त्याच बरोबर आमचे कंप्लायन्स एट द पंचायत लेवल पॅरामिटर वेगवेगळे असल्या कारणान आमचो प्रयत्न आनी आहा की TB एलिमिनेशनाचेर आमी एग्रेसिवली आमी बाकीचे कडेन आमचो प्रयत्न आसतलो बाकीचे पंचायत क्षेत्रांत वेगळ्या तरेन पावपाक. डायबिटीज बी तुमकां खबर आहा की आमी इन्सुलीन आमी फ्री दिता लोकांक गोंय राज्यांत. आनी हे सरकार जे आमी मुख्यमंत्री कडेन आमी केन्ना केन्ना दिसूं येत म्हाका खबर आहा की केन्ना केन्ना कित्याक आमी हे सगळे गोश्टी जे करता हे सगळे गोश्टी चलोवपाक उलोवपाक सोंपें आहा पण चलोवपाक सोंपें नासता, पूण आमी चलयता. आनी हे फूड क्लिनीक पासून सगळे गोश्टी तुमकां कंप्लायन्स विथ कंप्लायन्स आमी प्रत्येक PHC CHC योग्य तरेन ट्रेन करून आमी ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नाल्यार देयर वॉज अ पर्सन हू केम टू माय ऑफिस द डे विथ अ होल इन हिज फूट आनी ताका डायबिटीज जाल्ली आसा आनी ते कशेंच ते हें जायना कितें म्हणटा ताका ते दॅट ओन्ली गोज ऑन डिटोरिएटिंग. सो दीस टायप ऑफ पीपल टू डील विथ इट एट द पेरिफेरियल एंड ऑल्सो एट द ग्रास आय मीन virtually at the doorstep of the people, we are trying to see that we are able to take this forward. As far as maternal and child health is concerned, National Award for Population Health Program, 100% newborn baby screening, 91% immunization coverage, and 50,660 pregnant women were given free transport. 99% of the deliveries in the state of Goa institutional, which is a good thing for the state government, which was not there earlier. And disease eliminationाचेर बाकीचे सगळे गोष्टीचेर आमचे लक्ष आसा. सोटो बी आमी हांगा सुरवात केली. We have saved nearly close to about 29 lives with 8 donations in 2025 alone. 16 kidneys, 4 hearts, 7 livers and 2 lungs have been allocated to different people at different places. Advancing. Your liver transplant, are you I'm planning? coming now to that. You're in a hurry, I think. Too. No, when you're saying every point, I'm trying to get you. I'm begin निभयता मातशें. कर. माय तू माय हाय सगळे दिल मोठलो माय आम्ही याचे बरोवन दवरला माय तेन्ना बोलीना टाक टाक माता ना उलयता रे साहेब मातसो राव. Advanced infrastructureचे GCAM म्हणून आमी एक MOU आमी world class hand surgery चे Swiss doctors and these are doctors from different parts. We have brought them. We have tried to do several surgeries here even Goa Medical College to give our doctors different type of exposures. And we call it GMC from across the borders. We have brought people here. मांडुराचे जेन्ना विरेश बोरकर सांगताले तेन्ना तुका खबर आहा की डीन आमी बांदेकराक धाडून तुजे बरोबर धाडून कितें इन्स्पेक्शन आमी करून घेतलेले, पूण कदाचित कांय गोश्टी जे उरल्या तेजेर हांव लक्ष डेफिनेटली हांव घालतलो. ना पूण हांवें म्हाका एक सांग स्पीकर सर तेजे कितेंय शॉर्टफॉल जो आहा तो जे सांगता 2 वर्सां जालीं, पूण तेणी जेन्ना सांगलें हांवें ताबडतोब डिनाक आनी जे कितें ऑफिसर्स आसा तांकां तेंच्या वांगडा धाडून आमी कित्याक थंय लोड आहा आनी थंय स्टुडंट्स बी पोस्टेड आहा आनी आयज परत आतां ह्या डिनाक हांव सांगता ते कितें पेंडींग गोश्टी आहा त्यो गोश्टी हांव मार्गार हांव लावपाचो हांव प्रयत्न ना 2 वर्सां जालीं हांव सगळे गोश्टी सिस्टमिकली करचे पडटा. हांव भायले भायर कसो करूं आनी मेन म्हणजे कितें आहा स्पीकर सर हे सगळे गोश्टी जेन्ना आमी उलयता PNRC म्हणून आमी परत एकदां रिवायव केल्ले आसा स्पीकर सर. पेडियाट्रीक न्यूरो रिहॅब ल्हान भुरग्यां खातीर
आनी आयज आमी नवे फिजिओथेरपिस्ट पासून वेगवेगळे डॉक्टर्स घेवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा, ज्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या ल्हान भुरग्यांक जेंकां गरज आहा हांकां सपोर्ट सिस्टम सरकाराचे लागता, हे सपोर्ट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, पेरिफेरियल आयज आमचे बाकीच्या आमदारान सगळ्यांनी जे सांगलेले आसा की कांय गोष्टी गोवा मेडिकल कॉलेजाचे आयज ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगला की आमी तुमी लिव्हराचे ट्रान्सप्लांटाचे उलयता. आयज चीफ मिनिस्टरान आमकां अमित म्हायदेव डॉक्टर जो आहा पद्मश्री अमित म्हायदेव ताका ऑन बोर्ड आमी घेतलेलो आसा. आयज थंय काम बी चालू आसा सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार करपाक. तेजे भायर निशीत शाह म्हणून आमी घेतला. थंय आमी एंडोस्कोपिकली स्कल बेस्ड सर्जरीज करपाक गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी रिलायन्सान टायप आसलो आनी बीच कॅन्डीन टायप आसलो डॉक्टर ताका ऑन बोर्ड करता. म्हणजे आमकां हे 2 डॉक्टर्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग इट अप. देर हॅव बीन सम डिलेज बट once we have these 2 people on board, magir it will be much better than with Amit Mahdev and this whole team. We have issued orders to the doctors also, like Dr. Alvarez is there, and somebody, 3 doctors are there, but they have asked for, somebody has asked for enhancement of salary, something, but basically we need the infrastructure ready. And also we have suggested that I have asked for time with Dr. Amit Mahdev, whether the OPDs at least can start. If the OPDs start, but then you require the infrastructure. So that infrastructure which is required to create the center of excellence already the government has sanctioned. The Chief Minister has sanctioned it and we are in the process of completing it. When it is completed, I think we'll have one of the best center of excellences as far as gastro is concerned in the state of Goa. Then the liver transplant becomes meaningful and it is Just possible one for thing us to intervene. This Amit Mahideo, personally, I had a bad experience. It was one of my aunt. I almost lost her because the procedure that was done, she was bleeding. It was when Dr. Carlos Alvarez's brother. He is also on board. No, I'm just telling you. Last time also I told you about There it. are Dr. Peshwe. It was Dr. Alvarez who intervened. And otherwise, at that particular time. Alvarez This is a check core. Goa, the 3 doctors who cabinet has approved, they will be actually monitoring this and will let be them trained by. monitor. Yeah, they will be under them only. He will come and go, but he will The at least procedure give the was done in experience that is Bombay and required. came back and it was critical. Because sir, जायते गोष्टी आयज SSPन आयज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ते बी देशाच्या प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यानूच आमकां गावला, कित्याक ते मदीं डिफंक्ट जावपाची परिस्थिती नाशिल्ली. मागीर परत एकदां आमी प्रोसेस जेन्ना चालू केले ते आमकां हॉस्पिटल सँक्शन करून दिले. कोविडान आमकां त्या हॉस्पिटलाचो खूब फायदो जालो. स्पीकर सर, ओवरऑल हे सगळे गोष्टी तुमी जे सांगता, कांय गोष्टी करपाची गरज आहा. ट्रायज हे जे ट्रायजाचे हे गोवा मेडिकल कॉलेजान करपाची गरज आहा. सो वी कॅन bifurcate the patients into 2-3 categories and then the load on the casualty will come down. What you are talking about HMIS, more than HMIS, I feel that we have. No, I spoke about triage only. That pattern of Pattern red, already, yellow, we have green, already moved whether it. is I'll move followed it. in the casualty. We have already moved the proposal that I'm waiting That's for the very proposal necessary. to come, and it is necessary for not only here but also in South Goa District Hospital and as far it has as to be adopted. North Goa District. Most of these speakers, sir, as far as Goa Medical College is concerned, it is doing amazing service as far as to the people. आणि त्याच बरोबर तुम्ही जर पळयल्यार आमी जायते नवे आमी स्पेशालिटीज ह्याच हॉस्पिटलान हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. डॉक्टर्स काम करता, डॉक्टर्स आर व्हेरी हार्ड वर्किंग एंड त्याच बरोबर केन्ना केन्ना तुम्ही म्हणटा न्ही लक्ष दिवंक जाय केन्ना आमचो बी प्रेशर केन्ना मागीर खंय तरी उसळटा मागीर. आणि त्याच बरोबर म्हणून सांगता ती सॅलरी मातशें वाडूय सॅलरी आयज डॉक्टरा बरोबर जितके हांवें काम केलां म्हाका दिसता आय एम फॉर्च्युनेट टू हॅव बीन वर्किंग विथ देम फॉर सो मेनी इयर्स. एज फार एज हेल्थ इज कन्सर्न, आयज बाबजी तारोळकराची तुवें आमी मिटींग घेतली. क्रूज सिल्वा इज still saying that he has made his point where we need to comply with his things which are there. We will be taking it up. Michael Lobo has already suggested of his Kandol inside. All these have been sanctioned and work is in progress as far as it's being built by the GSIDC. Honda thing machine सारख नाही. त्यांनी गेलते वर्सा सांगलो की Atomo, Honda, the CT scan, whatever is required is not there. स्पीकर सर, आम्ही ऑलरेडी फोण्याचे सिटी स्कॅन आणि म्हापसा आमकां सिटी स्कॅनाची गरज आहा. आम्ही तो प्रपोजल ऑलरेडी मूव केला आणि मूव केला म्हणजे आयक 2 मिनटां हांव उलयता न्ही. लास्ट टाइम सेम आन्सर दित तूं. लास्ट टाइम हांवें सिस्टमिकली वचूंक जाय. हांव कितें खंयच्या शॉपान वचून हाडूं तशें जायना न्ही तें. मेन म्हणजे स्पीकर सर, हे जे हांव उलयता नाल्यार म्हाका कळचें, म्हाका निभोवचें पडटलें. म्हाका तूं स्पेसिफीक सांगता. स्पेसिफिकूच सांगता. ओगी एक विचारता, कुडचड्यार तुम्ही आता ते हेका वाकिले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तुका दर एस्ट्रोलॉजरान बी सांगलें की भुरगे मंगळारा जावंक जाय म्हणून.
कुडचड्यार करूं जाता फक्त कुडचड्यार डिलिव्हरी मंगळाराच जाता स्पीकर सर स्पीकर सर विजय आमदार ना उलोवपाक फक्त डिलिव्हरी ट्युजडे तुवें जर कोणे जर सांगून आता तो म्हणटा डिलिव्हरीची क्यू दिव म्हणून आता तुझेच कडल्यान शिकचे पडले आता ते तूच सांग स्पीकर सर फकाणांनी हांवें आउटरीच प्रोग्रामाक गेल्लो तुमचे काणकोणा डायलिसिसाची परिस्थिती सामकी बिकट आहा थंय उदक नासता आनी कितें नासता लायनीन उबें रावचें पडटा बस पावना तुमकां खबर आसतलें स्पीकर सर आतां हें तुमच्यान उलोवंक जायना हांव उलयतां तुमचे खातीर सो ह्यो परिस्थिती डायरेक्ट पळोवन हांव उलयतां बोकडे स्पीकर सर तुमकां आमी अश्युरन्स दिल्ले की तो तुमचे विशय काडटा म्हणून हांव तुमकां सांगता आमी ते डायलिसिसचे कंपनी जे एपेक्स किडनी जे आहा तांकां आपयल्ले आसा पयर हांगासरले एक डॉक्टर आशिल्लो जो डॉक्टर लिंगडेक आमी सांगलेले आसा की तुजे कॉन्ट्रॅक्च्युअल ऑब्लिगेशन जे कितें आहा ते सारके तुवें करपाची गरज आहा कारण तूं सगळे कडेन ते कन्सल्टंट आनी तो डॉक्टर जो कोण वयता सगळे कडेन तो एकटो भोंवूंक शकना पूण आमचें राज्य एकूच राज्य जे खंय डायलिसीस पासून सगळे कडेन वी हॅव बीन एबल टू अंडर द प्रायम मिनिस्टर स्कीम विथ मनी कम्स ऑल्सो फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट गव्हर्मेंट ऑल्सो गिव्स द मनी आमी हे सगळे केल्ले आसा खंय तरी फंक्शनल आसूं येत पूण काणकोणा हॅज टू बी लुक्ड एट व्हेरी सिरियसली आमी जे तशेंच आय एम नॉट टेलिंग यू नाव इवन वेन वी टेक दीस डॉक्टर्स विच आर देर after discussing with the chief minister we'll place them in the places where interland where it is required so where we are able to boost the services आता हे डॉक्टर्स बी सगळे येवंक लागल्या सॅलरी बी आमी वाडयल्या आनी जे खंय हे आशिल्ले ते MD मेडिसिनाच्यो ते बी आमी रेक्टिफाय आमी फायनान्स कडेन उलोवन तांकां रिक्वेस्ट केला ते कन्सिडर करा म्हणून आयज स्पीकर सर गोवा मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द फायनस्ट हॉस्पिटल डुईंग वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेस इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड आय ओनली वॉन्ट टू मेन्शन टू यू मेनी टायम्स वी मस्ट The hostel thing. When are you looking? Basically, Goan students who are. CM has already announced. No, he is taking it up. You're talking about the hostel, no? For the he's already taking it up. No, it's already 113 crores estimate that is made. We are taking it up on priority. Administrative approval is granted and already he has announced it, and we are taking it up on priority. And Speaker sir, main म्हणजे कित्याक उलोवंक गेल्यार सगळे आयज जीत आरोळकराचो विशय आमी रावल्या आमी मुख्यमंत्री कडेन टायम मागला मिटींग घेवपाक बिकॉज दॅट इन्स्टिट्यूट वी आर नॉट गोइंग टू कॉल इट अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वी आर कॉलिंग इट अ रिसर्च सेंटर ही वॉन्टेड इट दॅट इट शूड बी लिंक टू गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून आमी ते वेगळे तरेन अरेंजमेंट विथ गोवा मेडिकल कॉलेज करून तो मॉडल आयज आमी कितें केला स्पीकर सर की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केदार रायकर डॉक्टराक आमी केले नाल्यार एवरी टायम इट विल बी जस्ट अ कम्युनिकेशन इन द असेंब्ली एंड दॅट वी आर ट्रायंग टू जस्ट से समथिंग एंड पुश ऑफ It's not that. We have appointed Dr. Kedar Aikar as a nodal officer to create comprehensive proposal, Speaker sir. काणकोणची हॉस्पिटल बी आमकां जे कितें कमी आमी ताका सांगल्या सांगे बाब सुभाष फळदेसाय पयर मिटींग घेतली तेजे बी हॉस्पिटल आमी थंय घातले कुडचोरेच्या हॉस्पिटलान कितें म्हणजे जे स्पेशलिटीज थंय हाडूं शकता आनी जो स्टाफ लागतलो म्हणजे ते आमी मागीर चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी ते धाडूं शकता प्रपोजल थ्रू पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट मागीर मुख्यमंत्री तेजेर निर्णय घेवन दी की बाबा ह्या हॉस्पिटलान हे आयज आमी असेसमेंट केल्ले आसा आनी ते लोकल MLA जो आहा थंय तेका कॉन्फिडन्सान घेवन साऊथ गोवा बी जर साऊथ गोवाचे MLA जे म्हणटा आयज आमकां ह्यो स्पेशलिटी तेंचे फुड्यानूच जावन दी म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना कित्याक No, patient. एक मिनिट हांव उलयतां Patient daily. There are how many patients? साऊथ गोवा एमटी दवरल्या Drip थंय बेडा घालचे बेडा घालूंक जाय थंय बेडा ना स्पीकर See, it is always overfull. Bed नाही सारखी. हांव उलोवन दी कंप्लीट लेट मी फिनिश देन यू तू कॅट लॅब वर टेरेसाचेर कोण घालता ते रिप्लायाचे येईल तुगेले ना ते चुकीचे आसतले तेजे ते हांव करेक्ट करून घेता स्पीकर सर मेन म्हणजे सावथाच्या हॉस्पिटलान आमी पळयता की ऑर्थोपेडीक आनी आमी न्युरोलॉजी हेजी गरजूच आसा थंय स्पीकर सर आमी मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा केल्यार हे आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली आय एम जस्ट आस्किंग हिम फॉर नाव that to prepare this proposal and to send it to तुझे सांगता आणि मेन म्हणजे कितें कितलो वेळ लागतलो प्रपोजल आयक रे साहेबा मातसो म्हाका उलोवन दी तूं आतां इतलो उलयला म्हाका आतां थोडो टायम तरी दी उलोवपाक हांव सांगता न्ही फॅक्च्युअली कितें आहा तें सांगता हांव फॅक्च्युअली तेका पयरूच जेन्ना सुभाष आयिल्लो तेका घेवन बसोवन तेजें कितें आहा तें आमी घेवन आमी सांगलेलें आसा की प्रपोजल हॅज टू बी कॉम्प्रिहेन्सीव इट कॅनॉट बी जस्ट आय विल बाय द मशीन आफ्टर द हॉस्पिटल इज रेडी इट कॅनॉट बी लायक दॅट इट हॅज टू बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल दॅट कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल स्पीकर सर वी हॅव ऑलरेडी आस्क्ड Dr. Kedar Aikar to prepare it and give it to us. I think within another week's time we should have that proposal which will come to PhD
PhD, then we'll send it to Honorable Chief Minister and we'll have individual meetings, where even right from his hospital, which is from Pedne Hospital to Kurchara Hospital to Sanget to Kandolim, because there's no point in having a building and then not having the required. We have also requested, I don't know, I have not mentioned to Chief Minister, but I'm mentioning on the floor of that, we are requesting him that even that equipment that is required, पहिली कशी असली प्रथा speaker sir, कि GSIDC used to procure and give it to us. And our nominee used to go there for that, and that consultant used to procure. We have fully loaded hospital which we used to get at the end of the day. काय कडे आयज तुमची चर्चा जेन्ना जाता, ह्यो सगळ्या गोष्टी करपाक आमी रिक्वेस्ट घातला, कित्याक आमी जर आतां टेंडर करपाक गेले, आमकां आनी कितलेय म्हयने लागतले ते घेवपाक, आनी ते आमी मागीर हॉस्पिटल आमी कमिशन करपाक फुडें फाटीं जावयेत. म्हणून प्रॅक्टिकली सोल्युशन कितें आहा ते चर्चा करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे म्हणटा की सगळे ऑपरेशन थिएटर SSBन जावंक जाय, ते कशें जातलें? आयज आमकां मुख्यमंत्री आनी म्हाका दोगांक आमकां खबर आहा इन डिटेल की आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक इन ते स्टुडंट्साचे जो कॉलेज स्टुडंट्साची जे बिल्डींग आशिल्ली कॉलेजाची ती नवे GSIDC बांदता. म्हणून टायम बींग वी हॅव शिफ्टेड एज पर द NMC गायडलायन, वी हॅव शिफ्टेड इट एंड वी हॅव दॅट्स वाय सर्टन प्लेसीस आर नॉट गेटिंग दॅट टायप ऑफ स्पेस दॅट इज रिक्वायर्ड. दॅट्स वाय certain OTs we could not shift. Now, as far as neurology is concerned, he wanted certain, urology is concerned, he wanted additional anesthetists. So all that we are putting in perspective, what all we can start. Till now, only 3 OTs out of 9-10 OTs have started. Plastic and burns पडा. दुरी कडेन उलयला हांव, एट द मोमेंट आमी ते ऑक्युपाय केल्ले आसा, स्टुडंट शिकता थंय, नाल्यार कॉलेज बंद जातली आनी डिरेकग्नायज जातली. It is not about me. There was a committee that was appointed and that committee identified these spaces as per the norms, and as per the norms only have to go. I know what you are saying. It looks like, why this building is ready, but then where will they study? They have to study, and then we have to complete this building at the earliest and shift them back. Even dental basement we have taken. And the reason why we have taken it is important for you also to know is that we cannot allow any course to be derecognized by the medical this thing. So as a result of speaker sir, हे सगळ्या गोष्टी जेन्ना आमी करता, सामान्य मनशाचें जीवन आमी ताका कसो मदत आमी करूं शकता. हांव म्हणना की सगळ्या गोष्टी सोडवली तर, पण हे सगळ्या गोष्टी जाग्यार घालपाक आयज वेंझीन सांगलेलें आसा की तेजी एक PHC तेणी आपल्याक बनावली, एक PHC जाय. एक्चुअली नॉन बेडेड PHC ची गरज आहा. ते म्हणटा थोडे बेड म्हाका प्रॉब्लम काय ना, हांव एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिता. ते पयलीं ते जमनीचो विशय आशिल्लो बेनावली. आयज तुजें कितें आहा तें हांव ताबडतोब हांव दिता. आय एम नॉट गोइंग टू कीप इट. त्या क्रुजाचे बी इट्स नॉट अबाउट क्रूज, or it is not as a party as a such, as भारतीय जनता पार्टी तुवें फक्त कन्वर्जनाची 10 वर्सांची उलयलें, पण काम जे जालां आनी मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व जे सरकार आमी जे चलयता गोंय राज्यान, सामान्य मनशाची हांव म्हणना की बरें जावचें. क्रूज आपाचो आसलो म्हणून तेजेर अन्याय जातलो म्हणून तशें ना. हे सरकाराचें धोरण तें न्हू, पूण थंय ते जेन्युइन आहा. हांव ह्या फ्लोरार सांगता जेन्युइन आहा. म्हाका कोणी सांगूं ना ते करपाक जाय, करपाचें ना, पूण तें जावंक जाय. खूब वर्सां जालीं. आमचो फिलीप नेरी थंय रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतना बी तो विशय आशिल्लो. आयज बी तोच विशय आहा. तो खंय तरी जाग्यार घालपाचो प्रयत्न हे सरकार करतले. हे सरकाराचें धोरण आहा की सामान्य मनशाचें जीवन बरें जावचें, आरोग्य सेवा इम्प्रूव जावचें. तरी बी त्याच ब्रेथान हांव एक सांगूंक सोदता की 100% कांयच जायना खंय. आयज मॅडम म्हणटाली आयज सकाळी तिच्या खातीर ते करचेच पडटले. सालिगांवचो आमचो केदार नायकान ऑलरेडी आयडेंटिफाय करपाक तेणी घेतलेलो आसा. मुख्यमंत्री कडेन तेणी चर्चा केल्या की प्रोविदोरियाची जमीन आमकां तो हँडओव्हर करतलो, मागीर ते GSIDC धाडून दिता. कित्याक आयजचे दिसा ओल्ड हेज्या प्रमाणे कांदोली इज लुकिंग आफ्टर एक्चुअली टेक्निकली दॅट होल एरिया एंड वीच हॅज टू बी बायफर्केटेड. म्हणून आमी हे सगळे गोष्टी करपाक आमी घेतलेले आसा. हे आरोग्य मंदिर जे आहा ते प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान स्कीम जे अर्बन एरियान आमी घेतलेले आसा ते बी आमी सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करपाक आमी फुडें सरल्या. हे हेल्थाचो जो विशय जो आहा, हेल्थाचो उलोवपाक गेल्यार आनी 9, 9:30, 10 जातली. हांव बेश्टें in a nutshell is that every issue that you have addressed, I have taken it. I have told you also the reasons why OTs. One Trauma center is very important. I'm coming not to that. You're ending. Again, that 2 critical care centers, for emergency medicine, 2 have been sanctioned. One for north, one for south. So one in south, which is there, I think they are trying to put it up at the same South Goa District Hospital so that it becomes a center, so they have a full-fledged emergency medicine setup. Second thing, bifurcation in Goa Medical College also creating a separate department of emergency medicine. I just want to read out, I mentioned to CM the other day, but this will be we will be discussing the modalities of this particular, we are in the process in order to ensure that you had just mentioned, everybody mentions that, there should be lesser political interference, but we are representatives of the people. You agree with me? You are accountable to your people.
of Kunkolin. You agree? No, I'm asking you. Yeah, my son. You agree? You are responsible for the functioning. If you were a minister in my place, you would be responsible for everything that is under you. Same way I take it upon me that things under me have to be under me, and I am responsible to the people of the state. I cannot be responsible to any one individual. So basically, जेन्ना मुख्यमंत्री हांवें पयरूच सांगले की आमी 5 लोकांक आमी घेता. मुख्यमंत्री बी आसतलो, हांव बी आसतलो, चीफ सेक्रेटरी बी आसतलो, म्हणजे एक बॉडी आमी तयार करता. म्हणजे एमर्जन्सी मेडिसिन आनी हे फक्त म्हाज्या माध्यमांतल्यान न्हू काय आमी बेश्टे चर्चा करून आमी न्हू, पूण आयज आमी ते लोकांक जे आमी सांगल्या आमी तांकां ऑन बोर्ड घेता. एक हा जॉयंट सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हेल्थाचो आसतलो, आमचो सेक्रेटरी आसतलो, मुख्यमंत्री आसतले, म्हणजे तेंच्याच अंडर. एक डॉक्टर संजय भोई म्हणून डायरेक्टर ऑफ WHO इंडिया, डॉक्टर मोजो जीनी म्हणून डायरेक्टर ट्रिम्स अरुणाचल, डॉक्टर आर पी श्रीवास्तव पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ASI, डॉक्टर अजय सिंग डायरेक्टर एम्स भोपाल, डॉक्टर कमलेश उपाध्याय उपाध्याय आणि त्याच्या नंतर एक सांगता हांव येता न्ही तेजेचूच येता. आनी एक डॉक्टर दुबाशी म्हणून नागपूरचो एम्स, हे सगळे डायरेक्टर. आय गोंयकार हेचे बेश्टे नांवां सांगल्या. गोंयकार तो सजेशन तो CM घालतलो नांवां बाकीच्या हाती. CM emergency राती फोन मारपाचो. अननेसरी उलोवपाक दिना. हांव कसो उलोव? तुमकां कितें आयक रे मातसो, तूं कितें उलोवंक जाय? स्पीकर सर, ताका जें कितें विचारूंक जाय म्हाजी जावन दी न्ही, मागीर विचारून दी. हे अरे मातसो राव, तुमी आतां घुवन घुतात कशें जातलें तें? मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर, हो आतां सांगता मुख्यमंत्री कडेन चर्चा पयर केल्या की मुख्यमंत्रीचे चेअरमॅनशीप सकयल 5 लोक अशे आसूंक जाय. म्हणजे आमकां जर कितें पॉलिसी डिसिजन काय आमकां जर कितें इमर्जन्सी मेडिसन तूं जर म्हणटा कॅज्युअलिटी मॅनेजमेंट हे सगळे एफिशियन्सी जावंक जाय, तर एफिशियंट लोक बी जाय. आनी तुमकां ते टेक्निकली साऊंड लोक जे आहा, जे डॉक्टर जाय, तांकां अनुभव आहा, त्या लोकांक घेवन जाय. हे बेश्टे वयल्यान डायरेक्टर जावंक ना. दीस पीपल हॅव कम अप and they are very highly educated people. तांकां घेवन आमकां फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय टू advise us on the way forward. It is important to interact. Not only in general health. वयता मागीर वचपाक तुका कितें दिसलें सोडलें काय म्हणून GMC. आणि मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर, हे जे आमी म्हणटा आतां विजय फकाणां सुचता आतां रात जाली म्हाका दिसता. मेन म्हणजे कितें आहा, एक दीस 16 वर्सां काम करून एक दीस फ्यूज ऑफ जालें म्हणून काय व्हडलें ना तें. हांवें वयर बी सांगलां तशें जाता केन्ना मनस्थिती. पूण तेज्यात कांय वायट ना. मुख्यमंत्रीन सिच्युएशन सांबाळून घेतलें. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजात डिसिप्लीन म्हणटा ते केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावपाक दिवचो ना. डॉक्टर आयज आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान प्रायवेट प्रॅक्टीस म्हणटा ते बंद जावंक जाय. आनी प्रायवेट प्रॅक्टीस दिवपाक आमी जे कोड ऑफ कंडक्ट जे रुल्स आहा ते स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाचे आहा. तुजे सपोर्ट आहा न्ही ते करपाक, काय हांगा डॉक्टर सॅलरी घेवची आनी भायर वचून थंय मागीर प्रायवेट प्रॅक्टीस करचे? तुजें कितें आहा लिडर ऑपोजिशनाचे ते बी करपाक जाय. आणि दुसरी गोष्ट हे जे डिसिप्लीन आहा, कदाचित काही गोष्टी मनशा कडल्यान कदाचित एक मोमेंट कितें जावं येत, पूण त्याच बरोबर पयर म्हाजे स्वताचे वडिलांक हांवें मुख्यमंत्रीक त्या दीस सांगलें रातचे जेन्ना जाल्यार आमी गोवा मेडिकल कॉलेजानूच व्हेले. आमचेच डॉक्टर गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गुरुप्रसाद बी ताका ट्रीट करताले. म्हणजे तितको विश्वास म्हाका जेन्ना आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान एमर्जन्सी लायफ सेविंगाचे आहा तेन्ना हांव गोवा मेडिकल कॉलेजानूच वयता. पयर फ्रांसीस सार्दिनाची मिसीस बरी नाशिल्ली, म्हाका खबर नाशिल्लें, इट वॉज प्रिटी बॅड. So basically everybody has faith in the system, and I am grateful to the Chief Minister for his support for each and every aspect of this particular. केन्ना तुम्ही फकाणा म्हणून सांगता 1 2 1 2, हांगा 1 2 काय ना. एक लिडर हा, एक मुख्यमंत्री हा, आम्ही सगळे मंत्री हा, आम्ही काम करता, आमचे कोइसेफ आमचे रिलेशनशिप हा, आणि तुम्ही ते आमचे मदल्यान घुसमट कांयच ना. आम्ही हा ते बरे आहा. आणि दुसरी गोष्ट हांव एक सांगूंक सोदता, म्हाका मातशें उलोवंक दी. तुका पैसे मेळटले मरे सगळे करपाक? तेजे सोड कंप्लीट करू दी. बिकॉज सर आयज मातसो उलयता रे, मातसो म्हाका काबार करून दी, मागीर तूं जाय तें उलय. म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा स्पीकर सर, उलोवंक गेल्यार ताका नो एंड. हांवें सगळें विरेशान जें सांगलां, हांवें सांगलें हांव कितें ताका म्हणून तो कितें म्हाका कांयच फरक पडना. कित्याक आमी जेन्ना चर्चा करता प्रत्येक मनीस आपापलो मुद्दो दवरपाचो प्रयत्न करता. विजयान सांगलेलें आसा, विजयान अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर बी खुबशे गोश्टी तेणी सांगल्या. आयज सेग्रिगेशनाचेर आमी एक तुमकां म्हाजे पेक्षा चड अनुभव आहा म्युन्सिपालिटी आसल्या कारणान, म्हाजी बी म्युन्सिपालिटी आहा.
पूण हे सगळे जे गोष्टी जे म्युन्सिपालिटीचे आयज पेंजीम म्युन्सिपालिटी बाबूश मनसरातेचे आयज म्हाका ML खट्टरान आमी जेन्ना मिनिस्टराची मिटींग आसली हेज एप्रिशिएटेड पेंजीम एन्ड काल बाबूशान सांगले क्रेडीट आपल्याक हांव प्रत्येक आतां विचार करता बाबूश पळयतलो म्हणून व्हिडिओ क्लिप हांवें सांगलें तोच तेजेच साधारण तेजेच आनी रोहित मनसराताक क्रेडीट वचूंक जाय कित्याक तो आनी तेजे कमिशनर आनी तेजी टीम तेणी बरें काम केलें आसा तेजें उदाहरण आमकां प्रेझेंटेशन दिवपाक आयज दिल्ली तेणी आपयल्लें पूण त्याच बरोबर सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज आनी प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक ते फंड ग्रांट रिलेटेड आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आहा ते तुमचे मान्यता आसपाक जाय त्या गोष्टीक म्हणजे हे क्लेनलीनस हे स्वच्छता एक मोहीम इट शुड नॉट ओनली बी अ वर्बल स्टेटमेंट बट दे हॅव टू वर्क इन दॅट पर्टिक्युलर डायरेक्शन सो वी हॅव आस्क्ड ग्लेन I am with the Commissioner CCP to make a presentation to all the CEOs and then we are going to come out with a comprehensive direction to give them a direction that this is what is required and also working of these MRFs and each and everything will be reviewed so that this Swachhata doesn't become only a dialogue or Swachhata doesn't become only a statement but it becomes in actually we are practice we are able to mention and QR coding for door-to-door collection we are going to make it mandatory in all the municipalities whatever G Suda can give help to these municipalities, we will give the help and take it forward. As far as the projects are concerned, we are taking all the projects which are there. Tumi je vishay mandlya, as far as the municipality is concerned, I am addressing every issue. We have noted down each and every issue. As far as, I want to also make a mention many times on the floor of the house in order to create brownie points. Honorable Leader of Opposition I was telling him, it is very important also to know on policy. There are certain matters which are there which I have suggested in town and country planning. He suggested that this vertical forest consumption of water may be high. Officers also suggested that they should be tweaked. So I will discuss this matter. I am not going to make it mandatory. Though it is, we have passed in the board and we are taking it forward. With IGCB we have had a MOU. We are the only state in order to reduce the emergency time. We have also had for units more than 150 flats to have a paramedic and other things so that till the emergency vehicle comes, we are able to deal with the emergencies in that. And that is there in many states and many countries. This is successfully implemented. Speaker sir, आयज हांव मिडियाचे भाव बयर बसला. केन्ना केन्ना कोणाक दिसता की विश्वजीत राणे टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर जालो आनी विश्वजीत राणेन सगळी रानां कापून उडयली आनी मागीर म्हाजे मिम्स करून आनी खंय धाडप आनी कितें करून आनी खंय धाडप हांवें करूंक ना म्हाजे पयलीं ह्याच 16B 1,50,00,000 स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाल्ले आनी ह्याच सरकार तुजे एक मिनीट कोण केल्ले ते म्हाका उलोवन दी आनी तुवें जेन्ना सांगलें BJPचे इतले जाले तुजो सरकार जेन्ना आसतना तेन्ना 9.5 कोटीचे कन्वर्जन जाल्ले तूं हल्लो मग हांव उलयतां मातसो राव हांव उलयतां मंत्री अरे हांव मंत्री फक्त मंत्री आशिल्लो हांव नवो राजकारणांत मेन म्हणजे हे सगळे गोष्टीचेर हांव कोणाचेच नांवां घेवंक सोदिना आयज मिडियाक बी कळपाक जाय की हे अशें घडलें म्हाज्या टायमाक हांवें जें कितें केलां ते 16-17 लाख काय कितें तरी ते जे सगळे धरून तुवें व्हायट पेपर मागला म्हाजे कडल्यान तुका व्हायट आनी ब्लॅक इंक ब्लॅक आसता आनी व्हायट पेपर आसता तेजेर ब्लॅक इंक घालून तुका सगळे आंकडे हांव दिता म्हणजे तुका आनी दुसरी गोष्ट हे जे आसा हे ODPचे फिगर सोडून ह्यो गोष्टी आहा म्हणून आयज तुमी जेन्ना 39ची उल्लेख करता आमी स्ट्रिक्टली बाय द गायडलायन्स आनी ते कोर्टान बी हे केल्ले आसा की ह्या तरेचे कायदो वे पिपल्स पार्टिसिपेशन इज ते प्रत्येक ऑब्जेक्शन वी विल टेक इन टू कन्सिडर आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड Bob Benzi I was just arguing with him when he was doing his demand but just on a lighter side. It was not on a serious note. He has never asked me for any favors. And second thing is, as far as Benzi is concerned, he has given me some indication of certain things in what the department should be doing. We will go by that indication. As far as certain projects, आता पयर तुम्ही उलयताले त्या रस्तोचो उलयताले बाब गिरीश बोरकर तुजो प्रश्न ऑलरेडी 7 तारखेर फर्स्ट क्वेश्चन आहा त्या इश्यूचेर हांव उत्तर दिता म्हाका कितें आहा तें तुमी जे सांगला ना तुवें जे सांगला हांव तुका एक्सप्लेन करता तो जो प्रोजेक्ट आसा तेजो हांवें उलोवंकूच ना बिकॉज तो क्वेश्चन आसा तुमी आन्सर करतले म्हाका खबर आसा सो ते दिसवले बट हांवें स्पेसिफिकली सांगला तें कुर्काचो हो नेवरा तुमी आतां सांगतो धाडला न्ही म्हाका हय हो कुर्काचो आनी अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा आतां धाडून दी तेका धाडून दी म्हणून नांवां मंत्र्याक आतां बरे भशेन उलय मंत्री विचारता तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जो आसा पळय तेजो तूं रोड चॅक कर तुजो तो दिवकर आसलो तो टेप घेवन येयल्लो तेंचे कडेन मशिनरी हे टेपी पासून सारक्यो ना तांकां आमी हाडून दिवच्यो पडटा
ते मातशें तांकां प्रोवायड कर तो बजेट एलोकेट केल्लो आसा पळय तो मातसो विरेश बोरकरान जे कितें हांव एकूच सजेशन म्हणटा. केल्या सजेशन केला काय त्यांनी प्रोजेक्टाक ना हांवें सगळे ऑब्जेक्शन सगळे घातला ते सगळे मिडियाक खबर पळयता. सगळ्यांक खबर आसा आनी 39 डेची पळय फायल आसा ती तुमकां जाय दिता हांव सगळे तुमी आतां ऑब्जेक्शन जे घातला पळय ते धाडून तुमी दिले. चॅकूय करिना तुमी काय पळयना Speaker sir. पास करता कोणाक कॉन्फिडन्सान घेता आता पळय त्यांनी सांगले नाही आपले सांगले हांव लक्ष घालता तेजेर. बरे भशेन उलया म्हाजो मतदारसंघ हांव दुसरे आतां सांगिना हांव म्हाजो Speaker sir, honorable मतदारसंघ member, file जे आहा हे आमी घालता ऑब्जेक्शन घालता हे कित्याक लागून घालता ना, एक रिटर्न तुम्ही ऍटलिस्ट कितें रिप्लाय तर दिवंक जाय आसली की Speaker बाबा sir, अशें जालें, कितें हांव जालां तें. हांव टीसीपीचो आतां- मंत्री असलो तर बी हांव डिपार्टमेंटली तेजेकडे अड्रेस तो इश्यू करपाक लायता हांव. ना तेजें अजून objection आहा. अजून बरें न्ही अशें पळय विधानसभेन अशें सांगता मागीर कांयच जायना Because, sir, आमी परत परत रिक्वेस्ट घालता लेटर घालता सगळे फोन मारपाक ट्राय हांव करता करता सगळें अड्रेस करता मागीर issue. इग्नोर करता स्पीकर करता आणि ह्या टाउन प्लॅनिंगाचेर ह्या टाउन प्लॅनिंगाचेर अश्यो गजाली घडटा आनी आमकां काय खबर 1,14,000 सुमार सर हे टाउन suggestion प्लॅनिंगाचेर objection जेन्ना आमी आसलें. उलयता हांवें मुद्दम सांगलें फ्लोर ऑफ द म्हाका हावसार की कोणाची नांवां बिवां एकूच assurance दिवपाक लाय. जे कितें जेन्ना घडलें पर्यंत कोर्टान ह्या सोंपता, तरेचें तेन्ना घडलेलें पर्यंत मिडियाक बी मातशें permission सांगता की दिवची बाबा ना. कितें कितें घडलें नाल्यार कितें आसता सकाळ फुडें आमी पळयता की कितें वेगळेंच येता ना, म्हाका एक आनी म्हणूनच स्पीकर सर मान्य- हे टाउन प्लॅनिंगाचे मान्य प्रत्येक मंत्र्या- विशय कॉशियसली येवन फुडें वचपाचो आमचो एकूच प्रयत्न म्हाका आसतलो. एश्युरन्स दिवचे आणि की 38 टेंडर जे आमच्या मतदारसंघात सद्याक घातलेले आसा assurance ते जे assurance दिला की आपण फुडें मुख्यमंत्री करपाक आयज दिसना, assurance जेन्ना दिले जालें. आसा आयज ह्या मंत्र्याक सांगूंक जाय न्हू. WCD हांव हे कित्याक मागता? specific thing, no? हय, You specific reply- thing. I'm addressing आमच्या मत- ही पळय, ही फायल आसा हांवें सगळी ऑब्जेक्शन रेज केल्ली हांवें आसा. आतांच कितलेशे सांगला raise स्पीकर केल्या. सर हांव अड्रेस करता तो इशू म्हाका इतलोच एश्युरन्स दी की 39 जेन्ना पर्यंत निकात कोर्टान आसा मॅटर जेन्ना पर्यंत ना ही सगळी बंद दवर हांव तसो तुका अश्युरन्स ब्लँकेट अश्युरन्स दिवं शकना कशें जातलें स्पीकर सर हेच आमी म्हणटा आयज कितें आहा, आमदाराचो अधिकार हा विशय मांडपाक सरकाराचो अधिकार हा उत्तर दिवपाक उत्तर त्यांनी दिना. सजेशन केल्यार हांवें लक्षांत घेतलें ना, ना. suggestion. तुम्ही- पण हेजो तुम्ही- अधिकार you have सरकार not force given करूं us शकना reply. खंयचेय direction Honorable- दिवपाक. Honorable आमचो Minister, call simple you आसा. have not given us दिली. reply saying it is sub judice. On one side, under सर, 39A, सुरवातीकूच convergence हांवें are being सांगलेलें done, and the other आसा side sub judice. सुरवातीकूच हांवें सांगलेलें आसा जितको हांव उत्तर दिवं शकता ते विशयाचेर हांव उत्तर दितलो तेजे फुडें हांव वचूंक शकना कित्याक आमकां सांगलें गेलां की हांव ते उत्तर 24 दिल्या तारखेक मेळटना. कोर्टान आनी मेळटना. त्याच बरोबर टाउन प्लॅनिंगाचे हांवें प्रत्येक मेंबराचे सेंटिमेंट जे कितें आहा ना, ना, ते हांव समजून उत्तर दिल्या घेतलां. कोर्टान आनी check मेन जातलें. म्हणजे कितें आहा की तेणी ब्रायट पेपर मागला तेका आंकडे कितें जाय युरीक हांव ते आंकडे लिडर ऑफ I already officially, I put a question. No problem. So you have said it is sub judice. No, but What आता is the दिता thing? रे On आमी. one side, see, on one side, you are accepting under 39A Yes, sir. forms, and on the तेका other जे side, you are कितें saying it is sub जाय judice. पयर आमची चर्चा जाली आनी तुमी सगळे उत्तरां दिया म्हणून सांगले सगळे उत्तर आमी 7 तारखेर आमी दिता Wait, ना. अरे answer तुम्ही दिलं. आणि main- answer दिलं, sub judice sir. सांगला. तितून आमी म्हणटा की हे जे आमी रेज केल्ले आसा होल्डार दवरी तुम्ही जेन्ना सरकार करतले तेन्ना तुम्ही डिसिजन घ्या न्ही आमचे सरकार ना, चलोवन- ना सिंपल आसा Honorable आता आमचे दाराचेर शेवाळे आसा information मेळा. बिकॉज जे शेवाळे can apply for an application. लोक but आमकां not फोन get मारता information. थंय जेसीबी चालू आसा म्हणून दोंगर कट करता आता स्पीकर सर ताचेर हांवें उलयला WCDचेर आयज मुख्यमंत्रीन एक इतिहासीक स्पीकर सर मातशें निर्णय clear केला. करा. कटिंगाचे कटिंग जे जाता कटिंगाचे हांव कितें म्हणटा इतलेंच सांगता दिसू. बाबा हे project थंय हांव स्पेसिफीक सांगलें cuttings all over the state. Is that also sub judice? स्पीकर सर स्पीकर सर ते मरे आम्ही ऐकले आणि मी मोठो तेच ऐकत होतो आता ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशन सांगता हिल कटिंगाचे सांगता त्यांनी स्पेसिफिक कितें दिवंक जाय न्ही स्पेसिफिक दिवन दी 17A प्रश्न मंत्री very simple. Under 39A, you are accepting applications, you are not giving us information. Number two, Speaker, when sir. I put a question about hill cutting, he said it is sub judice. And he cannot provide replies. So स्पीकर what is सर this? हो विषय तुम्ही ऑलरेडी डिसिजन रुलींग दिल्या आणि त्या रुलिंगाच्या आधाराचेर 7 तारखेर आमी सगळे प्रश्न जे उत्तर दिवना दिता आमी How many hill cutting? हांव मेनी ते तुका दिता न्ही फाल्यां हांव दवरता हांव तुजे हो मंत्र्याक आणि मातशें speaker हो sir, दुसरो सेव्हन्टी डेच्या अंडर मंत्र्याक मातशें पळय जो हिल कटिंग जाता आज कोर्टान येवचे पयलीं
मरमुगांव पीडीए ताका परमिशन दिता हे कशें दिवप ताणी हय बुटांनी कोर्टान आज मॅटर आशिल्लें पयलीं जुनान परमिशन दिलें उठून उलयल्या ती एकटा आन्सर खंयची दिवपाचें ना हांव उत्तर दिवं शकना हांवें झिरो आवर काडिल्लें ते एनवायरमेंटाक गेले हे जे सगळे जे पेपर एंड डॉक्युमेंटेशन जे आसा ते कोणी पार्टी आसा हांव नांव कोणाचेच घेना बाब विजय सरदेसायन नांव घेतला ते सगळे रूल रेग्युलेशना प्रमाणे असल्यारूच ते प्रोसेस जातले आनी म्हाका दिसना की तुजे मार्मोगांव पेडीएन कितें चुकाची गोश्टी केल्या तेन्ना म्हाजे लक्षांत येतले कित्याक आमकां ते डिफेंड करचें पडटा प्रत्येक गोश्ट कोर्टान आनी स्पीकर सर आयज कोर्टान परमिशन दिलें काय एमपीडीएन परमिशन दिलें हे सगळे गोष्टी हे जर कोर्टान आसा ते स्क्रुटिनी जातली हांव उलयतां स्पेसिफिकली दोंगर त्या दोंगरा जेन्ना आमी गेले न्हू थिंग तेंगे पड आहले थोडेशे गोंडोला खबर ना मासार पुष्पा भाशे बसून आहले आमी मातशे सोकला आहले सारके एशकून बसून आहले आतां तो दोंगर थंयल्या स्लोप आतां हांवें सांगिल्लें कब्रस्ताना लागून जाग तूं हे कोतले काय लोक मोता थिंगा जाग ना आतां ते थिंगा दादागीर कोते and today was a hearing. This is a very सर मॅटर आता परत ते तोच सांगता आयज हियरिंग चालू आहा कोर्ट ते व्हेरीफाय करतले ते कोण ऑफिसरान कितें सारकें केलें ना ते कोर्टाक सांगून दिना एक्शन घे मग तू ते हांवें आतां कसलें एक्शन घेवपाचें कोर्टान आहा न्ही मॅटर कोर्ट ठरयतले ते कितें कब्रस्तान कोर्ट आहा तूं आतां म्हाका सांगता कब्रस्तान तुवें म्हणे कितें करूं जायना सांगलें न्ही तुका ह्या असेंब्ली सेशन काबार जावपाचे पयलीं तेजेर सोल्युशन काडटा हांव सांगलें न्ही तुका करता म्हणून स्पीकर सर माझो एकूच आसा हो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो 39 एज अंडर ना तुम्ही तेका एफआयआर जो आसा 80च्यान वयर 199 केलो एफआयआर वाडयलो 8 मजली केली डिसिजन हॉटेलाचे डिसिजन मुख्यमंत्री एनवायरमेंट क्लियरन्स जाल्लें सिंपल आता हेजेर रिवोक करतलो मिनिस्टर हे म्हाका उत्तर दिवपाचें हांव चॅक करता खुबशी इनलिजिबिलिटीची ह्या प्रोजेक्टान जाल्ली आसा ही आमकां सांगूंक ना येस आता जिल्हा वळी क्रमांक स्पीकर सर एकूच सगळे लोक आता वास्को सप्ताक ते खाजेकार जे आहा गोंयकार आतां ते आसा तांचे कडेन पयशे पुटअप करता ह्यूज फीज आहा देवूळ मातशें सांग ना चालू आहा सप्ताक गोंयकार ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन खाजेकार जे आहा ताची जी रेट लायता ती हजारांनी रुपया जाता मातशें तांचे सप्ताचे हे सप्ताह चालू आसा कन्सिडर करता आमी सांगा क्रमांक CDEF आयल्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां वळे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 मंजूर जाल्यो आता श्री विश्वित राणे आणि माननीय शहर आणि नगर नियोजन मंत्र्यान द गोवा टॅक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट बिल 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणटा Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 32 of 2025, the Goa Tax on Infrastructure Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा टॅक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात माननीय मंत्री मिनिस्टर विधेयक इंट्रोड्यूस द बिल Sir, I introduce the bill. येस द गोवा टॅक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात मांडला द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2025 डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि माननीय शिक्षण मंत्र्यान द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2025 विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो Sir, I request to move that bill number 33 of 2025, the Goa Private University Amended Bill 2025 be taken into consideration.
प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो Speaker आतां sir, विधेयक यस पांचव्यान घेवच्या पयलीं मांडटा. Speaker sir, the Goa Private University Amended Bill 2025, Bill number 33 of 25. Reason for amending the Goa Private University Act. The bill seeks to expedite the establishment of the private university in the state of Goa. The bill allows the setting up of the transitional off-campus center until the main campus of the private university is established. The bill is introduced for the benefit of the student in the state of Goa. The private university will introduce the new program that are in the accordance with the recent development and technology know-how. This bill does not give the relaxation with respect to the condition of the land given below. Okay, this bill does not give the relaxation with respect to the compliances with the Section 3 and Section 6 of the Private University Act 2020. Speaker sir, ये म्हाका दिसता तिसरे amendment हाडा with regards to private universities. This is the third. Other Speaker sir, पयले आहलें की the original provision in subsection 6, you said that own as much land and construction thereon as may be required. The government in its notification issued from time to time. पयले आहलें मागीर तूं amendment हाडो own or possess on long-term lease. You gave them lease first time. As much as land and construction thereon may be required. My second amendment हाडो कि own possess on a lease at least for a period of 30 years and not less than 50,000. तिसरे आता Speaker sir off campus मुतूं हाडटा. आता Speaker sir own or possess on a lease on a for at least 30 years land not less than 50,000 and may possess an off-campus center adhering to the guidelines of regulatory body. आता Speaker sir, ये proposals they what gaila. Speaker sir, they off-campus means what now? They can operate from any outside area of the land, anywhere within the thing. So that contains the main building of a university or college. आता earlier अनेकूय three amendments सुरुवातीक जेन्ना हे हाडलें, the act was amended wherein the amount of purchase of books and was reduced from 2 crores to 50,000. This was the first time. 2 lakhs. No, 2 crores. 2 lakhs. Yeah, 2 crores. I remember it was 2 crores. 2 lakhs. Speaker sir, दूसरे हाले from a computer library and investment from 10 crores to 5 crores. 10 crores to 5 crores. चुकून जाल्लें तेन्नाय सांगलें it is a 2 lakh square meter. No, not the land. Speaker sir, I'm talking about the 10 crores to 5 crores में दिवोइल्लें. त्या वेळार starting 10 crore हाले. At that time I had said that Goa University ranking is slipping and we have to try and amend things with Goa University. Because the amendment that because basically we look what control do we have today? We don't have control on the existing structure. Example, you take NIT for yourself. Ana te parul mo ki dala, ankon Ganpat mo ani eklo eta, ani kon amite mo eta. What guarantee do we have that Goans will get benefit from this? See, Goans, we should get in things with Goenkhara benefits of us. Goa University, आमी ते दिवस मुखेलमंत्री सांगले की बाबा bill हाड, आमी तेजे study करूया. No one wants to bring. But why exactly these private universities? When Goa University's ranking is falling down, why we are only with private universities? Third time this has been brought down, Speaker sir. Means Honorable Chief Minister, we have to look in Goa University also. And here, Huichan off campus, anywhere around the area. That means we are just giving them a blanket to do whatever they want. This is what is happening. Let them complete. Honourable Speaker, every time I don't understand why the government cannot have a firm vision of what they require and what are the prerequisites. Every time an amendment is being brought to the Goa Private Universities Act, piece by piece, and this is what is of matter of concern for us. Why? Because every time we do something and then there is a block which is affecting the private universities, I'm sure they are coming to the government. Why should the government be bending over to the private universities at the cost of the Goa University? Now I will show you what is being done. In this amendment, in section 2 of this bill, they want to amend section 6 and they want to include
after the words whichever is higher, they want to say, and may possess an off-campus center adhering to the guidelines of the regulatory body so as to start the operation of the university in the initial stages until expiry of the maximum period specified in subsection 2 of this section or until the main campus is established, whichever is earlier. Which means they can operate in a garage, they can operate in a tin shed. There is no requirement because your university otherwise required all the infrastructure to be in place, all the investment to be done, and by bringing this clause by the back door, you will allow them to operate as like a fly-by-night operators. To my class, Honorable Speaker, Londonan, कितले universities आणि colleges उक्ती केले आमगे भुरग्यांक visa दितात, ती colleges वचपा आणि last check करून गेले ते सगळे fake colleges म्हणून. एस कोण जातले? These people will open as a stopgap measure. And then finally what will happen is they will operate, they will be given time. Already one particular university had got letter of intent and then they kept on asking extension of time, and for the letter of intent they will also ask for extension of time. This will cost us, the Goa University will go down and then people will start moving there because they will give all tempting offers. We would oppose this amendment. Speaker sir, I rise to express my deep concern regarding the Goa Private Universities Amendment Bill 2025. Speaker sir, this bill raises serious questions about accountability, quality and equality in Goa's higher education landscape. Speaker sir, आम्ही पळयता की परमिटिंग ऑफ कॅम्पस सेंटर्स, आता तुम्ही पळयता आसतले की ऑफ सेंटर्स म्हटल्यार कितें, जेन्ना असो एक बिल झारखंडाक हाडलो आणि थंय असो ओपोज जालो, कित्याक त्या बिलान कशें आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द 2020 एक्ट हितून कशें सांगता की मिनिमम 50 lakhs लिजिंग ऑफ लँड ऑर ओनिंग ऑफ लँड 50 lakh स्क्वेअर मिटर जागो जाय. आता ऑफ सेंटर म्हटल्यार कितें, जेन्ना जो आमी सायडीक खंय घालता आनी ते मागीर तांकां लँड मेळटा तेन्ना ते येतले 50 lakh स्क्वेअर मिटर जेन्ना मेळटा तेन्ना येतले 50 लाख 50,000. ओके, सो तेन्ना येतले. स्पीकर हय स्पीकर सर, असो जे हे आसले हेका लागून खुबश्यो ज्यो युनिवर्सिटी आसा, फॉर एग्जाम्पल झारखंडान एक प्रायवेट युनिवर्सिटी आसली तेंचोय तांकां MIT युनिवर्सिटी आनी ICFAI हांकां चौकस नोटीस गावली 2024 फॉर नॉन कंप्लायन्स, कित्याक तांकां जागो मेळूंक परत म्हणजे दुसरे कडेन वचपाक. सो समज अशें सिमिलर वे गोंयान जालें आनी गोंयानूय सेम आतां एकदां युनिवर्सिटी दिली, जसो पारुल युनिवर्सिटी, गणपत युनिवर्सिटी जावं आनी कसली युनिवर्सिटी, ती समज येयली आनी तांकां जागो मेळूंक ना, नाल्यार परत कितें जातलें स्पीकर सर, परत आमचे जे भुरगे कोणी शिकपाक वयता तांकां घरा वचचें पडटलें आनी सेम केस हें जाल्लें आसा. स्पीकर सर, तशेंच हांगा रेग्युलेटरी बॉडी खंयचीच ना, म्हटल्यार गायडलायन्स जी रेग्युलेटरी आसपाक जाय ते ह्या बिलान मेन्शन केल्ली ना, सच एज UGC, AICTE और एनी अदर एन्फोर्समेंट ज्यो आसपाक जाय ते ह्या बिलान मेन्शन केल्ले ना. आनी हेकाच लागून उत्तर प्रदेशान जंय BJPचो सरकार आसा 2018 प्रायवेट युनिवर्सिटी एक्टाच्या अगेन्स्ट व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाली आनी थंय प्रोटेस्ट जालो. सगळे लोक जे आसा ते रस्त्यार येयले, तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो आनी जो गायडलायन्स एज पर गायडन्स वायलेशन केल्ले ते आर्टिकल 19(1) आनी G, क्लॉज 1G, सो हे आर्टिकल वायलेट केल्ले. सो हेका लागून जो फी स्ट्रक्चर आसा पळय तेका लागून हो इश्यू जालो. स्पीकर सर, आयज आमचेरूय तशीच परिस्थिती, म्हटल्यार अशें दिसून येता की हेंय हांगा जावपाची शक्यता आसा. स्पीकर सर, तशेंच ज्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी इंडियेन आसा ते खुबशे हेका क्रिटिसायज केले आनी तेका लागून एक कमिटी जी आसा, जो कमिटीचो यशपाल कमिटी म्हणून आसा, तेजो 2008 रिपोर्ट येयलो आनी त्या रिपोर्टान अशें सांगलें की असो समज प्रायवेट युनिवर्सिटी घातल्यो जाल्यार तेंचो जो प्रायज आसा तो प्रायज वाडून आसता. सो वाडून येयलो जाल्यार आमचे जे इंजिनियरींग स्टुडंट आसा तांकां मिनिमम जो हे आसता तो 1 lakh to 10 lakh आसता. आनी समज मेडिकल आसा, मेडिकल स्टुडंट्स तांकां 20 lakhs to 40 lakhs इतलो प्रायज आसा. आनी स्पीकर सर, मातसो आयकाय, व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर. आनी अशें समज जालें नाल्यार हें प्रॉफीट मेकींग बिझनस जातलें आनी गोंयान हें शॉप घालपाचें अशें जातलें. सो स्पीकर सर, हितून आमचे जे गोवा युनिवर्सिटी आसा, जावं आमची GEC आसा, कॅम्पस आसा, GMC आसा, हे गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर आसा आनी हांगा हंबल आयज आमचे भुरगे जे आसा ते बॅकग्रावंडात थंय वयता, पण अशें समज जालें जाल्यार प्रॉफीट मेकिंगाक लागून हांकां चान्स पडटलो आनी हें क्रिटिसिजम दुसरे स्टेटीनूय जाल्लें आसा आनी हें सिमिलर वे गोंयान जावपाची शक्यता आसा. स्पीकर सर, आमचो एकूच आग्रह आसा, एकूच सेकंड, आमचो एकूच आग्रह आसा, गोंयकारांचें मातशें चिंतचें.
कित्याक हो बेनिफीट गोंयकारांक मेळपाक जाय अशें जातलें की हो ते बिझनस करतले ते वयतले तो जागो घेवन वयतले पण आमी गोंयकार आनी आमची युनिव्हर्सिटी गोवा युनिव्हर्सिटी आयज 2 दीस पयलीं आमी डिस्कशन केला सो सेम थिंग परत रिपीट जावपाक जायना तेका लागून म्हाका दिसता हे बिल जें आसा हें मातशें चिंतून तेंच्यांनी फुडें हें करपाक जाय. बिकॉज सर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज हाडपाचो हेतू असो आशिल्लो की एज्युकेशन हब गोंयांत करप म्हणून आनी ताजेर एक इकॉनॉमीक मॉडेल करप म्हणून आनी त्यो हाडपाच्यो आशिल्ल्यो तेन्ना विचार सगळ्यो आयव्ही लीग कॉलेजीस म्हळ्यार येल वॉल्टन हे तसल्यो म्हळ्यार बऱ्यो युनिव्हर्सिटी नांव आशिल्ल्यो तो एक्ट सोदून आतां भलत्योच गणपत आयलो परूल आयले आनी कोण कोण आयले स्पिकर सर ते आयले आमी तांकां आतां रिलॅक्सेशन दीत आहात म्हणटकर मुख्यमंत्र्याक हें नांव आयकूंक बरें दिसचें ना पूण एक एज्युकेशन माफिया म्हणून आहा एज्युकेशन माफिया म्हळ्यार कितें डिग्र्यो छापून दिवपाचें प्रिंटींग प्रेस आनी त्यो डिग्र्यो छापून दिवन कितें जाता तें सकाळीं आमी पळयलां एक कॉलेजांनी टिचर नाशिल्ले लोक डुप्लिकेट डिग्री घेवन येतात सो स्पिकर सर एक इंग्लिशीन कन्सेप्ट आहा मॉम एंड पॉप शॉप म्हणून रोहनाक खबर आसतलें मॉम एंड पॉप शॉप म्हळ्यार कितें एक दुकान घालप आनी स्टार्ट करप धंदो आतां तांचो कॅम्पस रेडी ना तांचें कांय ना आतां आमी बील कितें हाडलां की मॉम एंड पॉप शॉप फॉर द एज्युकेशन माफिया सेट करपाक आमी हांगा बसून तांकां कायदो करून दिता स्पिकर सर गोंयकारांक फायदो कितें आमच्या भुरग्यांक फायदो कितें इकॉनॉमीक फायदो कितें एज्युकेशन ब्रँड गोवाक फायदो कितें की जी युनिव्हर्सिटी आपलो कांयच कॅम्पस रेडी ना ताका आमी दुकान घालपाक आतां परमिशन दितात आनी आमी सगळे बसून आतां रातचे आतां ही डिबेट करतात स्पिकर सर खंय पावलां आमचें म्हणजे चिता तुमी तुमचे कडेन मेजॉरिटी आहा तुमचे बुलडोज करूं येता पूण एक तकलेन दवरा ब्रँड गोवा आनी गोंयचें नांव हातूंत काबार जाता आनी गोंयचे एज्युकेशनान आमी एज्युकेशन माफियाक एंट्री दितात. येस स्पीकर सर तूं उलयतलो. Speaker sir, I object to this provision as this is a clear attempt to set up fly-by-night operation who will open degree granting center here with small office space and will force students to register for degree program from another campus with no facilities here. This will be cheating of our students and Goans and one day they will run away without even opening the campus. Speaker sir, Goa does not need private universities. Private universities need Goa as to use this to sell their brand. Speaker sir, don't permit another casino-like story in this education sector. येस स्पीकर सर हांव सगळ्या जाणांनी उलयलां तिका आयकलें पयल्यान पयलीं आमी हांगासर खंयच्याच आसा त्या हितून रिलॅक्सेशन दिना एक म्हणजे तेंची 50,000 स्क्वेअर मिटर लँड ओन किंवा लीज फॉर द 30 years आसपाक जाय ती आसतात सो दॅट वी आर नॉट गिवींग दॅट रिलॅक्सेशन आम्ही फक्त सांगला ज्याच्याकडे ही 50,000 स्क्वेअर मिटर लँड ज्यांनी विकत घेतल्या किंवा ज्यांनी लिजाक घेतल्या तेकाच आम्ही फक्त जो आसा पळय न्ही हांगासर ऑफ कॅम्पस घालपा खातीर परमिशन दिता घेतल्या उपरांत ताच्या पयलीं न्ही ऑल्सो ही कंडिशन आसा की लँड तेजी स्वताची किंवा तेजी 30 वर्सांची लिजाक आसपाक जाय हें एकूच आमी रिलॅक्सेशन केलां. दुसरें तांच्यांनी जें म्हटलें की आमचो विजन क्लियर आसा पयल्यात पयलीं दर वर्सा आमी जे कोर्सीस सुरू करपाक सोदता म्हणटा इट इज अ न्यू म्हणजे हांगासर असलेले ज्या कोर्सीसा खातीर गोंयचे भुरगे भायर वता दर वर्सा स्पीकर सर जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 500 तरी भुरगीं जी आसा पळय न्ही नर्सींग करपा खातीर फार्मासी करपा खातीर आनी फिजिओथेरपी करपा खातीर दर वर्सा भायर वयता दर वर्सा ऑन एन एवरेज काडून पळयत गोंयांत असलेले सीट आज प्रत्येक पेरंट्स म्हणजे गोंयांत जर आमच्या मेरिटाच्या नुसार एडमिशन मेळना जाल्यार ते भायर वचून एडमिशन घेतात इधर पुणा घेवं बेळगांव घेवं कोल्हापूर घेवं किंवा ते कर्नाटकांतल्या बाकीच्या स्टेटींनी वचून हे वता. आज ज्यांच्यानी आपलो कॅम्पस हांगासर जागा घेतल्या तेंच्यांनी कॅम्पस एस्टाब्लिशूय केलो किंवा तेंच्यांनी हांगासर हे स्टार्ट करपा खातीर तेंच्यांनी गोंयाक फायदो कितें काय म्हणून विचारला जे फाटलीं 30-40 वर्सां एस्टाब्लिश युनिव्हर्सिटी आसा तेंकांच आमी परमिशन दिलां फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर न्ही कोण तरी येयलो आनी जेणी दुकान घातलें आनी डिग्री छापल्यो हेंकां आमी परमिशन दिवंक ना. वी हॅव व्हेरीफायड ईच अँड एवरीथींग की तेंचो सेटअप कसो आसा आनी गेली 30 ते 40 वर्सां ते एड्युकेशन सेक्टरान आहा पळय न्ही तेंकांच दिल्लें आसा आनी हे सगळें दिता आसतना आमी पयलो इंट्रस्ट पळयला तो गोंयच्या भुरग्यांचो म्हजो गोंयचो भुरगो जर भायर वचत जाल्यार ताका 4 वर्सां 5 वर्सां भायर वचून शिकचें पडटा आनी भायर वचून शिकल्या उपरांत तेज्या पेरंट्साचेर कितलो प्रसंग येता वो तेका खबर आसा आनी भुरगो भायर रावता पळय न्ही
तेका खबर आसा त्या खातीर तेका जर आज एडमिशन जर हांगासर मेळ्ळें जाल्यार तो भुरगो गोंयांत उरतलो तो भुरगो गोंयांत खंय तरी बाबा डिग्री घेवन 5.5 वर्सांनी भायर सरतलो तेका लागूनच जे आसा पळय न्ही हे आमी तेका जे दिता आनी कांयच न्ही गोंयकारांचे कैवारी तुमीच जावं नाका गोंयकारांचो इंट्रस्ट आमकांय आसा गोंयच्या भुरग्यांचो इंट्रस्ट आमकां आसा म्हणून तर आमी ताका परमिशन दिता आज जर आमी हांकां परमिशन दिलें ना जाल्यार एका वर्साची बॅच एप्रॉक्सिमेटली 500 स्टुडंट हांवें ताच्या कडेन पयला चॅक केला ताका हांवें मुद्दाम विचारलें तुमकां ह्या वर्सा भुरगे खंयचे मेळटले काय म्हणून आयले म्हाजे तेंच्यांनी सांगलें की गोंयच्या भुरग्यांची 500 भुरग्यांची लिस्ट आपूण जाय जाल्यार घेवन येता दोज वर इन वेटिंग हांवें म्हटलें निटाचे हय म्हणपालो तांकां मार्क्स तांकां कमी मेळ्ळा निटाची ते हेजे आपलो डिटीचो रावंड चॅक करता डिटीचो रावंड जर चॅक करून मेळना जाल्यार ते हांगासर वतले ना जाल्यार आज हे 500 भुरगे जे आहा पळय न्ही अरावंड गोंयाच्या खंय तरी भायर वचून एडमिशन घेतले स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा की तुमची भुरगीं भायर शिकता एकदां भुरगे भायर गेल्या उपरांत ताका 5 वर्सां भायर रावचें पडटा आनी 5 वर्सां भायर रावल्या उपरांत वेरियस प्रॉब्लेम परत सगळे आसा सो द इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवन स्टुडंट हे पयलो आमी निर्णय घेतला की तांकां हे परमिशन दिवपाचें म्हणून दुसरें तेंच्यांनी जें म्हटलें इट इज खंयसर हांगासर माफिया आनी इट इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जें त्या हेतून जातलें तें गोंयच्या लोकां खातीर मेळटलें गोंया खातीर मेळटलें इट इज आफ्टर ऑल इकॉनॉमी जी आसा न्ही पळय ती स्पीकर कितले गोंयकार स्पीकर सर ही निव्वळ आसन जाता प्रायवेट युनिवर्सिटी जी आहा पळय न्ही तांकां आफ्टर ऑल सरावंडींग जे आहा पळय न्ही ह्या लोकांचेर डिपेंडंट रावपाकूच जाय थंयसर एकदां येयल्या उपरांत थंयसर हॉस्टेल फेसिलिटी आसतली कॅन्टीन फेसिलिटी आसतली थंय लागपी जॉबाक आसतले किंवा बाकीची सगळी आफ्टर ऑल इट इज एन इकॉनॉमी रिवॉल्विंग ह्या सगळ्या हेजेर हांव निश्चित रित्या आमी जर निव्वळ अमेंडमेंट हाडला इट इज फक्त आमी तांकां म्हटलां की इट इज फॉर द टेम्पररी कॅम्पस इट इज फॉर द 2 years मॅक्झिमम 2 years एकदां तांचो स्वताचो कॅम्पस सेटअप जालो दे शिफ्ट इन देअर कॅम्पस जेन्ना एदी व्हडली इन्व्हेस्टमेंट घेवन जेन्ना स्वता लँड विकत घेता आणि ते हांगासर जेन्ना करपाक सोदता तेन्ना फ्लाय बाय नायट ऑपरेटरनी त्यांचे आमी चॅक केला सगळें आनी होल एड्युकेशन इज दोज वर ऑन द कमिटी तेंच्यांनी एप्रूव केला त्याच्या उपरांतूच बी आमी जो आहा पळय हो निर्णय घेतला म्हणून म्हाका दिसता स्पीकर सर आणि तेंच्यांनी आनी एक गजाल मुद्दामून सांगता बाब बिरेश हांणी काडली ती सगळ्या कावन्सिलाची तेंच्यांनी परमिशन घेतल्या इट इज नॉट दॅट फक्त ओनली द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा द नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इंडिया दे हॅव टेकन द परमिशन फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया दे हॅव टेकन द परमिशन अँड द फिजिओथेरपी काउन्सिल ऑफ इंडिया म्हणजे जेका अपेक्स बॉडी ज्या काउन्सिलाची ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन करतात ते येवन जेन्ना व्हेरीफाय करतात आणि त्याच्या उपरांत तांकां परमिशन दिता आणि ते आमी पळयना दॅट काउन्सिल इज आणि त्यांची परमिशन मेळ्ळ्या हे पळयल्या उपरांतूच तांकां परमिशन जी आहा पयली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दितले त्याच्या शिवाय कोणाक दिवचे ना म्हणून हांगासर बाकीचे आमी खंयसरूच कॉम्प्रोमायज न करता आमी इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवन स्टुडंट आमी हो निर्णय घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर गोंयच्या भुरग्यांच्या इंट्रस्टान हे बील पास करचें Just one small clarification I want. Just one more. पयलू म्हणजे ह्या बिलान गोंयकारांक प्रिफरन्स मेळटले म्हणून खंयच ना दुसरें जे यमान सांगलें की सेंट्रल हेंच्यांनी घेतल्या म्हणून तेंचे कडेन कावन्सिलींग केलां आनी हें जालां म्हणून बट स्टेट लेवलाचेर जो आमची गोवा युनिवर्सिटी आसा जावं आमचो GMC आसा जावं आमची GEC आसा हेंचे कडेन तुमी उलयल्या की आतां सद्याक अशें जाल्लें आसा जो थोडे कडेन एनरोलमेंट कमी जाता एडमिशन एनरोलमेंट फाल्यां तांकां इफेक्ट जातले काय ना सो हेजो उत्तर सीएमान दिवना की तेंचो जो स्टेक होल्डर गोंयचो आसा तो स्टेक होल्डराक कॉन्फिडन्सान घेतला तेंचे कडेन उलयल्या स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता गोवा युनिवर्सिटी इज अ सेपरेट युनिवर्सिटी प्रायवेट युनिवर्सिटी लेट मी कंप्लीट डिस्कशन जावनी गोवा युनिवर्सिटी सेपरेट युनिवर्सिटी प्रायवेट युनिवर्सिटी सेपरेट युनिवर्सिटी आता हांगा सांगता आसतना त्यांनी सांगले की फिजिओथेरपी खातीर आमच्या कडेन आत्तां फक्त GMCन 20 जणांचे आमी ओनू फक्त आनी 20 सीट वाडयल्या 40 जणां भुरग्यांक एडमिशन मेळटा हाज्या पली कडेन मेळना आमच्या गोवा फार्मसी कॉलेजीत ओनली हार्डली आय थिंक दिस टायम इट इज अ 60 एडमिशन दर वर्साक मेळटा त्याच्या वयर आमच्या गोवा फार्मसी कॉलेजीन मेळना वेटिंग लिस्ट जी आसता पळय न्ही ताच्या उपरांत स्टार्टेड कॉलेज बाय द रवी नायक PS फार्मसी कॉलेज थंयसर 60 भुरग्यांक एडमिशन मेळटा हाज्या वयर गोंयची भुरगीं 500 जणां फार्मसी खातीर एप्लाय करता नर्सिंग कॉलेज स्पीकर सर आमच्या गोंयांत आतां 4 कॉलेजी सुरू जाल्यो तरी सुद्दां उरलेली आनी 200 ते 250 भुरगीं दर वर्सा भायर वयता म्हणून गोंयच्या फार्मसी कॉलेजी गोवा युनिवर्सिटीचे ज्यो डिग्री दिता किंवा खंयच्याच तेतूंतल्या एकूय हेजेर कारण GMCचो हेच्या कडेन संबंध येना ओनली द फिजिओथेरपी कॉलेज इज रन बाय द गव्हर्मेंट एकूय एडमिशन जी आसा पळय न्ही एकूय एडमिशन हातूंतले खंयतरी कमी जावचें ना इन फ्युचर तुमी म्हणटा तशें गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीस किंवा जितक्यो आसा
हांचेर हेजो परिणाम कित्याकूच जावचो ना हांव परत सांगता गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्या कारण नो डावट आमचे थोडे भुरगे जांकां प्रिफरन्स कोर्सान जाका एडमिशन घेवपाक आमी त्या खातीर म्हटलां तर नवीन कोर्सीस सुरू करपा खातीर पयलीं आमी प्रमोट करता तेंच्यांनी सुरू करच्या पयलीं खंयचो कोर्स सुरू करतलो आतां पर्यंत तेंच्यांनी ह्या 4 कोर्सीसा खातीर मागल्या आनी एट प्रेझेंट वी आर गिविंग द परमिशन फॉर दीस कोर्सीस इन फ्युचर तेंच्यांनी जे कोर्सीस सुरू करतले टायम टू टायम वी आर कमिंग टू द गव्हर्मेंट की आमी ह्या पद्दतीचे कोर्सीस सुरवात करता ते परमिशन तांकां ते आसा पळय तांचे अपेक्स बॉडी कडल्यान तांकां परमिशन मेळ्ळ्या उपरांत दितले Just one clarification I have got. See, Honorable Chief Minister makes a statement that we are allowing them subject to all these clearances. Now, there are two parts of it. One is theory, one is practical. If they are going to work in a rough shed, temporary structures, whatever it is, in a temporary placing, how do you reconcile this and what's your hurry unless they have the basic infrastructure? Number one. Number two, the pattern of going overboard to help private universities stems not only from your amendments to the Private Universities Act, but you have also made an amendment to the Goa Land Prohibition Act construction, where you have allowed that even if it's a tenanted land, but if you are building a university, it is not going to be barred by that Prohibition Act, 1990. Pardon? Any tenanted agricultural land cannot be converted for non-agricultural use. Yes. But you brought an exemption in that to allow private universities to come, even if it's in an agricultural land. I will give you that amendment. It means you've been bending so much over for them. स्पीकर सर आत्ताचो अमेंडमेंट जो आहा पळय न्ही हो निव्वळ फॉर द ऑफ कॅम्पस तेजे आतां परते बिलान वता पळय न्ही ओरिजिनल बिलान ताजेर जाय जाल्यार हांव तेजेर उलयतां आत्तां आमी अमेंडमेंट जो हाडला इट इज फॉर ओनली फॉर द टेम्पररी इट इज ऑफ कॅम्पस आनी आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणजे अपेक्स तांचे जे कावन्सिल्स आसा ते अपेक्स कावन्सिला कडल्यान तांकां परमिशन्स मेळ्ळ्या उपरांत आमी अलाव करता म्हटलां तर परत एकदा दोतोर काल्लूस कशा बाय प्रोफेशन इज एन लॉयर सो दॅट ओरिजिनल बिलान परत एकदा गेला but I'll check. No, I'm not saying that this is linked, but what I'm showing the pattern in which you are making amendments to bend over to these private universities, not only by so many times amending this act, but even now amending that act of Prohibition Act, where otherwise any other person who wants to do convert a tenanted agricultural land is not allowed. I will give you that amendment. It's passed here. स्पीकर सर आमी निव्वळ सांगला की हो सुद्धा अमेंडमेंट जो हाडला पळय निव्वळ तेजे प्रोविजन हांवें तुमकां त्या मुखार दवरले ओके त्या खातीर Goa Land Use Act is amended. तुमी गोवा लँड यूज एक 18K चेर उलयता Yes. 18K चेर उलयता ते 18K इट इज ऑलरेडी पयलीं पासून अलाउड आसा No. 18K is not allowed. 18K is allowed for the education purpose. Yes, that's what Education purpose. For education, you have made an amendment. Education purpose. All right, you have made an amendment. Can't tell to me amendment. This is a mom and pop shop. All right. स्पीकर सर आमचो विषय निव्वळ क्लियर आहा त्या खातीर आमी इन द परत एकदा सांगता इन द इंटरेस्ट ऑफ द गोवन स्टुडंट तुमी हे बिल पासिंगाक घालचें आता विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता विधेयकात दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय ती जेका मान्य आसा ताणें म्हणचें डिव्हिजन जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें डिव्हिजन ना मार्क येस कमी आ रहे हैं कितने जन कमी आ रहे हैं तो काबराल हुई हाँ दिसती पड़ा मत तो काबराल ना काबराल गेलो जरा गेलो हो गेलो चढण गेलो येस विधेयकाक मान्यता असलें तुम्ही उभी राहा मान्यता आसतलो ए बॉस जॉइन जाता बेंची जॉइन जाता रे हांवें ओपोज केला मरे 22 23 एक चुकायचा तुम्ही 23 yes sit down yes मान्य ना तुम्ही उभी राहा 22 विधेयक मान्य ना विजय 24 1 2 3 4 24 सारखे मेच तू 23 24 पण 23 so
23 आसा 23 आणि 6 येस 23 आणि 6 22 आहे मरे स्पीकर सर 22 आहे कन्फ्युजन करू नका दोन चेक कर 23 अरे 23 तो ओव्हरऑल प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा तें हय जालो म्हणटा हय जालें तें जेका मान्य ना तें ना आनी म्हणटा. वयाने वेगळे ना हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात आता शिक्षण मंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो सर आय इंट्रोड्यूस द बिल प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय मान्य ताणें ना तें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें तो गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालां The Goa recovery of arrears of tax, interest and penalty and other dues through the settlement amendment bill 2025 विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill, the Goa Recovery Arrears Tax, Interest, Penalty and Other Dues through Settlement, amended Bill 2025, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें Because sir, हांव bill सांगता. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Bill, now a last and final opportunity for those who failed to apply for the settlement or who applied but did not pay the settlement amount in time of Goa Recovery Areas of Tax, Interest, Penalty, Other Dues through the settlement, amended Bill 2025, Bill number 27 of 2025 is proposed. Under this amendment bill, there is a no waiver in a tax amount, but the entire interest and penalty will be waived. Similarly, the applicant needs to be paid the entire demand tax on or before 31st/12/2025 and thereafter apply for the waiver of interest and penalty. Speaker sir, आमच्या सरकारान GSTच्या पयलीं काळांतले आयदर बिफोर जुलय 27 ओल्ड ड्यूज सेटलमेंट करपा खातीर ऑक्टोबर 2023 वर्सा द गोवा रिकवरी एरियाज टॅक्स इंट्रस्ट पेनल्टी अदर ड्यूज थ्रू द सेटलमेंट एक्ट 23 गोवा एक्ट नंबर 34 ऑफ 23 संमत केल्लो. हे OTS 23 येवजणे खाला 18,525 ल्हान विक्रेत्यान स्मॉल ट्रेडर्स सरकारान सोमोटो म्हटल्यारूच विदाउट एनी एप्लिकेशन माफी दिली. These small dealers were having the tax dues of less than 10,000 per act per year. The remaining dealers will file online application for the settlement. The total 4,176 applications were received till last date of 7/3/2024. These applications are under process and settlement amount is being paid in 9 monthly installment. अजूनही काय डीलर्स आसात ज्यांनी सेटलमेंट करपा खातीर अर्ज करूंक नाशिल्लो अशा व्यक्तीक निमाणी संद दिवपा खातीर द गोवा रिकवरी ऑफ एरियाज टॅक्स इंट्रस्ट पेनल्टी अँड अदर ड्यूज अदर सेटलमेंट अमेंडेड बिल 2020 बिल मांडटा. मागणी केल्ल्या कराच्या 100% टॅक्स बिफोर 31/12/2025 फारीक करीत जाल्यार खंयच्याच व्यक्तीक फायदो दिवपा खातीर प्रिन्सिपल एक्टात सेक्शन 8A इन्सर्ट करता आणि मागणी केल्ल्या 100% टॅक्स पेमेंट केलो जाल्यार इंट्रस्ट आणि पेनल्टी फूल माफ करतले आणि तशेंच पुराय पोस्ट असेसमेंट इंट्रस्टूय माफ करतले. 100% टॅक्स फारीक करपाची निमाणी तारीख 31/12/2025 आणि माफी करपा खातीरची अर्ज करपाची निमाणी तारीख 31/3/2026. तशेंच ह्या दुरुस्ती विधेयकात मुखेल कायद्याच्या सेक्शन 14 प्रोविजो घालून स्पष्ट करपाचें केलां की फक्त सेटलमेंट करपा खातीरच अर्ज केल्ल्याक आपोआप रिकवरी स्टे जावची ना, पण 10% प्री डेपोजीट फारीक करून योग्य अपील दाखल केल्यारूच वसुली स्थगीत करतले. ही तरतूद स्पष्टीकरणात्मक क्लॅरिफिकेशन इन नेचर स्वरूपाची आशिल्ल्यान 8/9/2023 सावन मुळावे ऍक्ट प्रभावीपणाची तारीख लागू जातली. दिस इज एन एक्चुअल अमेंडेड बिल. हे फायदेशीर आमचे. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. आतां हांव विधेयक क्रमवार सभागृहांत सादर करता जेका विधेयकार दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात.
आता वित्त मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa recovery areas of the tax interest penalty other dues through the settlement amended bill 2025 be passed. प्रश्न असो आजो नाही. प्रश्न असो विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Hoy. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें. गोवा रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ टॅक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर ड्यूज थ्रू द सेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जाला. आता श्री आतांचे मंत्री मान्य महसूल मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल. Speaker, sir, I request to move that bill number 35 of 2025, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2025, to be taken into consideration. प्रश्न असा तो विधेयक विचारान घेवचें. Consideration. Amendment. Yes. Sir, I wish to move amendment to clause 2, page 2, line 19, after the words regulation zone, at the words where such construction has been carried out after 19th day of February 1991. मुख्यमंत्र्याकडे आणि मंत्र्याकडे एक विनंती असा की 91 हा पयलीं जे स्ट्रक्चर्स आसा ती हातून तुम्ही इन्क्लूड करची आनी करून तांकां सेफगार्ड मेळटलो, बेनिफीट मेळटले हाचे. Yes. आता विधेयक कलमां सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती आसात. विधेयकाच्या कलम 2 हातून एक दुरुस्ती आसा. आमदार श्री कृष्णा साळकर हांणी दुरुस्ती सभागृहांत मांडलेली आसा. आमदार श्री कृष्णा साळकर हांणी मांडिल्ली दुरुस्ती सभागृहांत मुखार आसा. दुरुस्ती सहित bill explain. I just explain. Speaker, sir. Yes. The Goa Land Revenue Code Amendment Act 2025. Objective: to insert a new section 38A in the Goa Land Revenue Code 1968, providing for regularization of encroachment for unauthorized construction of dwelling houses on government land constructed prior to 28 February 2014, subject to certain conditions. The bill provides legal security and proposes to bestow right upon long-standing landless encroachers with dwelling houses on government land, protecting them from demolition and integrating them into a formal land record system. The scope: the provision under this law is only to regularize the encroachment on land for unauthorized construction of dwelling house on government land. It does not, in fact, regularize the structure. Once the encroachment on land is regularized, the applicant can approach the competent authority for regularization of the unauthorized structure under the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016 as amended from time to time. Who can apply? A landless person, family members of the landless person in case of his death, and who has constructed a dwelling house on government land before 28 February 2014, and who has been a resident of Goa for the last 15 years immediately preceding 28 February 2014. Landless person for the purpose of this section means a person or his family member who do not own, have a plot of land, house, flat or apartment, or an undivided share in ancestral property, which on the date of making an application has been separately allotted to him. The reason for restricting the scope to landless person: to ensure that only genuine landless person, for example, one without any property, benefits from this amendment. Family member means the spouse, son, unmarried, daughter, and includes grandson, widowed daughter, widowed granddaughter. Dwelling house means a house where the applicant or his family members reside with a fixed habitation and is exclusively used by him or his family members for the purpose of their dwelling and is allotted a number by the local authority. The definition of dwelling house has been carefully framed to ensure that the benefit of regularization is extended only to genuine landless individuals who have constructed and resided in the dwelling house as the sole and permanent residence. The intention is to prevent misuse of the provision
by person who has constructed structure for commercial purpose, rented it out, or does not personally occupy such structure. By restricting the scope to a dwelling house that is used exclusively for residential purpose and is actually inhabited by the applicant or his family members, the amendment seeks to protect only those encroachments that serve as a person's primary shelter and home, thereby aligning with the broader objective of providing tenuous security purely on humanitarian grounds. Power to regularize. Deputy Collector is empowered to issue regularization order and confer Class 1 occupancy subject to application being made in prescribed form, payment of occupancy price to be notified by government through a special order, surrender of land in excess to the prescribed limit. For example, plinth area plus 2 meters around a dwelling house, in any case a maximum of 400 square meters. The Deputy Collector shall first take possession of the excess encroached land and only then issue order of regularization granting Class 1 occupancy with a restriction on transfer for 20 years except by the way of gift to the family member. Exclusion and permissible zone. No regularization is allowed if construction is on protected forest, wildlife sanctuaries, CRZ, where such construction has been carried out after the 19th day of February 1991. Is that amendment? No development zone, eco-sensitive zone 2, except cultivable and orchard khazan land, open spaces, road setbacks, water channels, or filled water bodies. Regularization is allowed only in settlement, institutional, industrial, cultivable, or orchard zones. Extent of the regularization. Limited to plinth area plus 2 meters on all sides, subject to maximum 400 square meters. Timeline, application to be filed within 6 months from the Act coming into force. Deputy Collector to dispose of the application within 6 months of receipt of the application. Condition on transfer. Occupancy holder cannot transfer the land for 20 years except by way of gift. Safeguard and penalties. False declaration, submission of false documents by an applicant leads to revocation of regularization and reverting the land back to the government. Imprisonment up to 2 years and fine of up to 1 lakh. Offence is cognizable and triable by judicial magistrate first class. Demolition protection. No demolition for 6 months from the date of coming into force of the Amendment Act. If application is filed, no demolition until disposal. Legal protection to officers. Action done in good faith by Deputy Collector or authorized officer by him is protected from legal proceedings. After the coming into force of the Amendment Act, 1. Need to notify the date on which the Act comes into force. Need to notify rules, prescribed forms of application, documents to be submitted, condition on which land is to be granted. A special order notifying the rate at which the occupancy price is to be paid for regularization of the encroached land. Honourable Speaker, first thing I just want to know why the cut-off date of 28 February 2014 was put. We have the other act also. As far as the... Yeah, you complete and I'll speak. Why 2014, 28 February 2014? Because under ROCA also we have the same thing, regularization. Wait, that is the cut-out date. I'll come to that. Second is, you have specified that there should be not less than 15 years. Why don't you have 30 years? Because you're talking 15 years. In page 5, in section 12, yeah. you are saying... 15 years is a residence.
Yeah, residence must be 15 years. So Why should 15 it years not be 13 years? prior to 2014. to 2014. Correct. So आमगे गोंयकारू आसतलो न्ही. गोंयकारूच आसतले, पोलीस गोंयकार वर्सां भुरगीं 30 years आसतले गोंयकार आसतलो. No, no, even- Now if he has come from 2014 with a portly and he stays there, and then he'll become now 15 years. But if 15 years back he came with a poti and he now has encroached on government land, he becomes a goinkar. It can't be that. You are trying to give Nis Goinkar the benefit. गोंयकार, right. So it's Correct. 25 years, Luthor. So give him 30. I would say make it 30. So 25 See, years. you have said everything about 30 years, you're giving all the benefits. And third point of I mine think is, 25 years was okay. it won't hurt anyone. It will be आमगे गोंयकाराकूच दितले तुम्ही. नाल्या 15 years म्हणल्यार तूं डेंजर तुमचोय. केन्ना सोन हे सगळे येयले भायले सोन हिंगा तिंगा बसले आनी आमगे जमीन चोरून गेले. तुगे सरकाराची जमीन पासून वयतले अशें. And then you will be legalizing them. Third thing is, you have said that, please look at B. Dwelling house means a house where the applicant or his family members reside with a fixed habitation and is exclusively used by him or his family member, that's okay. And is allotted a number by the local authority. Correct me? Yeah, sir. Yes. तुम्ही Panchayat Raj Act amendment केल्लो. And tinga you are given for this EHN house numbers. And in that you have put three things. The tax aforesaid shall also be levied on buildings constructed without authorization within the limits of the Panchayat area. Now see these two provisos. Provided that nothing in this subsection shall amount to regularization of an unauthorized construction of a building. Provided further that nothing in this subsection shall prevent any competent authority from taking any action against such building in accordance with law. How do you reconcile this and this now? For example, So Panchayat Raj Act तुम्ही बोलला that एक number पासून दिले जाल्या तुमका ते legal जायना. So it continues to be legal and does not prevent authority from taking action. At हिंगा तू म्हणटा फकत number दिल जाल्या then you will be going to regularize it. we are saying that a residence certificate is also compulsory for that. Anyone, आम्ही जे हे सगळे म्हणता असताना 15-year residence is compulsory for that purpose. No, residence part is the different part of it. Applicant who is the applicant? The applicant who completes a 15-year residence in the state of Goa. त्याच्या उपरांत त्याचा दुसरा document. You not understood my question. The residence part is different. I'm not talking about residence. हांव कित म्हणटा second AHN part. number दिल्लो. AHN number. AHN number हिंगा तुम एक number दिलो म्हणटात. Number म्हणलो की तुमचो number जातलो. So आता तुम्ही पंचायत राज Act बोलला or EHN house number 25 years does not and give you you number a legality to the structure. It is true. So how do you reconcile this with this? Because you are not put a non-obstant clause here. You are not put that. हांव सांगता तुका एक कित्याक सांगता if you want to bring something for it you introduce notwithstanding anything in any other law. It is notwithstanding the anything containing to the code of the Goa Town and Country Planning Act 1974. That we have said. And also the Goa Panchayat Raj Act 1994. Yeah. Okay, so it is the Panchayat corporations or any other state law, and with time being in a force where the person who has carried out the unauthorized construction of the dwelling house before the 28th of 2014. तो जरी नंबर असलो न्ही जाल्यार ताका एप्लिकंटाक जेन्ना एप्लाय करता म्हणटा पळय न्ही आमी त्या एप्लिकंटा खातीर 15-year residence ही कंपल्सरी आसतली and that is one of the document. And the last part तुम्ही तांकां class 1 occupancy दितात. Yeah. Alvara land तुम्ही ताका class 2 म्हणटात. तुम्ही हांकां कित्याक class 1 दितात? अल्वारा लँड जेन्ना दिता पळय न्ही इट इज अल्वारा लँड ही इट इज बल्क अमाउंटान जी दिता म्हणजे तेजी 1 लाख आसतली 2 लाख आसतली ओके तो अल्वारा लँड आपल्या रिसर प्रोसेसान एप्लाय करता हांगासर आमी ताका डायरेक्टली ओनर करता आनी ओनर करता आसतना तेजी अमाउंट जी आहा पळय न्ही ही आमी अजून ठरोवंक ना आमी ताका class 2 पासून करपाची हांव तुका सांगता कित्याक तो आनी हुंय ट्रान्सफर करूं जाल्यार. 20 वर्सां ताका ट्रान्सफर करपाक मेळना ताका फक्त गिफ्ट करपाक मेळटा आफ्टर 20 years. But why you making class 1? Why you are elevating him into a higher status? आफ्टर ऑल जेन्ना तो परत जर फारीक केल्यापासून स्टील गव्हर्नमेंट फाल्यां लँड. सकाळी जेन्ना तो रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जर गेलो No problem. सनदूय त्याच्या कडेन आसपाक जाय बाकीचो त्याच्या रायट्स उरपाक Reconstruction rights will be flowing क्लियर कट 38A सेक्शनान जे आतां घालता पळय न्ही इट इज फॉर द लास्ट अनदर 20 years तो आपले घर हे कोणाकूच विकपाक शकचो ना तो ओनली गिफ्ट इट करूं शकता. हे सगळे येतात. Now most of them sometimes are second homes, rental homes. You know this what is going on. But that's why you need to keep a आयच्या check. डेटीत जरी आमी धरले आसत जाल्यार इट शूड कंप्लिटींग द 30 years फॉर द वन पर्सन म्हणजे आमी जर म्हटलें की फाटली 15 वर्सां 2014 पयलीं जर तेणी घर बांदलां आसत जाल्यार तेच्या पयलीं 15 वर्सां वेट इज ऑलमोस्ट इन द इयर ऑफ 2000च्या पयलीं हो मनीस गोंयांत आसपाक जाय आनी अनलेस अँड अंटील हांव हो विशय मांडटा आसतना हांव तेजे डिटेलान बाकी सगळ्यांक उलोवन एकदांच मांडटा.
Speaker sir, I stand to oppose this bill which is brought. Speaker sir, पहिलू म्हणजे जे थोडे दीस पयलू म्हणल्यार शुक्रार दीस आमच्या मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आनी ताणें सांगलेलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हें ऑलरेडी डिफायन आसा. आतां ह्या बिलान हें खंयच घातलेलें ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. हेका कट ऑफ दिला 15 वर्सांचो. आतां स्पिकर सर 15 वर्सां जी आसा हांव तुमकां एक सांगता आनी हेच्या पयलीं हांवें हो मुद्दो काडलेलो की जो सेल्फ डिक्लेरेशन करता तोय 15 वर्साचो रेजिडन्स गोंयांत जाता. कोण पोटली घेवन येयलो गोंयांत रावलो आनी तेणें आमचो जागो आडयलो, जो सरकारी जागो आसा तो सरकारी जागो आडयलो आनी बिंदास तो रावलो. हांवें काल उदाहरणां दिल्लीं जर चिमला गांवची आसली, चिमला गांवांत कशें अशें होमलेस म्हणून येयले आनी तेंच्यांनी ती जागा आडयली आनी आयज ते जागा दुसऱ्यांक विकता, एग्रीमेंट करता आनी तांकां लायसन्स सगळें NOC, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन हें सगळें मेळटा. स्पिकर सर, आयज हें अशें दिसून येता की हो जो आमचो गोंयकार आसा हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हेंचेर अन्याय आसा. कारण कितें आसा, आयज सरकारा कडेन कांयच सर्वे ना की कितले लँडलेस आसा, कितले होमलेस आसा, कितले जाणांक घरां ना, कितले जाणांक जागे ना. पण आयज अशें जाला स्पिकर सर की हितून ह्या कायद्यान असो हें करून सोदता की पॉलिटिकल वोट बँकाक लागून हांगा अशें जालां की तांकां लिगलायज करपाक सोदता. तितून एन्क्रोच जमीन जी आमच्या जाणट्यांनी आमच्या फ्रिडम स्ट्रगलान कितलेशेच आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी ही जमीन आमकां राखून ठेयल्ली. आयज कितलोसो जमीन ती आसली आनी ही जमीन आयज तांकां गिफ्ट करता. आयज तांकां फुकट्याक मेळटा जमीन. सो स्पिकर सर, असो समज जालें आमी मागता की ही पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिवची. हांगा जें घातलां 15 वर्सांचें जें हें घातलां क्लॉज हें कंप्लिटली रॉंग आसा. कारण एकूच आसा की आमचे जाणटे आयज आमी गोंयकारांनी खंयचीच जमीन आडोवंक वचोंक ना. ते सगळे हे रुल्स जे आसा, द गोवा लँड प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड कन्स्ट्रक्शन एक्ट, द गोवा रेग्युलायझेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट एंड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन एक्ट, द गोवा पंचायत राज एक्ट, द टावन कंट्री प्लॅनिंग एक्ट, हे सगळे रूल पालन करून आमचे गोंयकार रावले आनी केन्नाच आपली जमीन आडोवंक वचोंक ना सरकाराची. आयज अशें जाला की जो कोणाक आडयल्या तांकां गिफ्ट मेळटा आनी गोंयकारांकूय न्हू. आयज कितलेशे भायले, हांव हे पळय तुमकां लिस्ट दाखयला. आतां चिमला गांवांत ऑलमोस्ट 1000 घरां आसा. तेजे समज कावंट केले 5 तेंचे पंच मेंबर जाल्ले आसा भायले. आतां ते कावंट केले 7000 वोट जाल्ले आसा, ऑलमोस्ट 7000. आतां तांकां पर्सनल ते हे जाले ना. फाल्यां स्पिकर सर थंय मातसो स्पिकर हांव एक्सप्लेन करता, मागीर जाय तितलें उलोवं न्ही. स्पिकर सर, तो अशें जालें ना फाल्यां आमदार जो आसा तो थंयचोच जातलो आनी हें इनलिगल. कित्याक एग्रीमेंट मारता सरकारी जमीन. आतां सीएमान कशें एक्सप्लेन केलें की फाटली हेंच्यांनी एग्रीमेंट मारून तेंच्यांनी जमीन हें केल्ली आसा, दुसऱ्यांक दिल्ली आसा. हें आनीक सेल. आतां हें जे चालू उरलां स्पिकर सर आनी हें फुडें अशेंच चालू उरलें नाल्यार गोंयकार तरी उरपाचो, गोंयकाराक कांयच मेळपा ना. आनी समज आतां अशेंच चालू उरलें नाल्यार आमी गोंयकारांक तरी जमीन दिवपाची, नाल्यार गोंयकारांक 440 स्क्वेअर मिटर जो होमलेस सर्वे करा, जे टोटल सर्वे करा गोंयची, कोणा कडेन घर ना, कोण होमलेस लँडलेस आसा तेंची सर्वे करा आनी गोंयकाराक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिया. नाल्यार हो स्पिकर सर आमचेर अन्याय, टोटल अन्याय आसा. अशें जातलें की कोणान जमीन घेतली आनी चोरून घेतली आनी ती मागीर जमीन हें जाल्ली. गोंयकाराक केलें, गोंयकारांनी लिगलायज केली, आमकां कांयच हरकत ना. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आमकां कांयच हरकत ना. पण हें जे सद्याक स्पिकर सर चल्लां हे भायल्यांनी येवन एन्क्रोच, ते कर्नाटकाच्यान UP, बिहारच्यान येयल्ले आसा आनी आंध्राच्यान येयल्ले आसा आनी ह्यो जमनी हाडिल्ल्यो आसा आनी आमी स्वता एक बारीकशी जमीन घेता. आमच्या गांवांतलेच सांगता स्पिकर सर, आयज म्हाज्या फुड्यान कितलेच जाण येता, तांकां जमीन जाय म्हणटा. आतां खंयचीच सारकी स्कीम ना जी जमीन दितली. मात हेंच्यांनी हाडिल्ली हांकां ऑलरेडी आतां ही स्कीम ती 400 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळटली, ही बिंदास मेळटली. स्पिकर सर, म्हाका दिसता हे लक्षात घेवपाक जाय. गोंयकार स्पिकर सर, हे सीएमाक आन्सर करूं न्ही, सेपरेट उलोव न्ही. हांव मागता इतलें स्पिकर सर की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे सीएमान घातलेले आसा ते हितून इन्क्लूड करचे आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचो. स्पिकर सर, हे पळय आतां तो इंदिरानगराचे लोक पोटली घेवन येयले म्हणटा न्हू, ह्या लोकांक गव्हर्मेंटानूच तांकां हे प्लॉट अलॉट केल्ले आहा, हावजींग बोर्डान दिलेले आहा, 20 पॉयंट प्रोग्रामान दिलेले आहा. स्पिकर सर, हांव 20 पॉयंट प्रोग्रामाचे उलयना आनी तेंची घरां सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्साची सगळीं घरां दाखयलेली आहा. कळ्ळें न्हू, इतलेंच म्हाका सांगपा जाय ताका. I think he's making some confusion. He's not talking of 20. We are not. I think this bill is not 20 20-point program. He's just referring to him what he's I talking think about. this bill is not covering. No, he is referring what he is referred. He referred. It is not covering. This is honorable. It can't be. Benji उलयतलो काय? into this. Sorry? Orchard lands are considered mulde to get So why orchard lands are considered? Orchard lands are considered. Otherwise, also if you go to see
in orchard land also houses have been built. No, but And there is nothing that is not restricted that you cannot build a house in orchard land. बांधलाय ती actually सारखं नाही ते आउट करून जाताले एर जमीन तू हे कोत्तले as it is illegal houses you are trying to ऐकून घ्या. स्पीकर हांव सांगता का स्पीकर सर हे बिल हाडटा आसतना एका सेक्शन 38 ऑलरेडी हे बिल आसा आनी म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लूस ह्या बिलाचो ताका भरपूर अभ्यासूय आसा सेक्शन 38 नुसार कोणूय जो जमनींचेर रावला आनी ताका क्लेम करपा खातीर रायट आसा आनी तो जमीन जी आहा पळय न्ही जितकी रावला आपूण जितकी आडयल्या तितकी जमीन तो क्लेम करूं शकता आनी क्लेम करता आसतना ताका प्रोसेस जो आसा इट प्रोसेस टेक समटायम्स इट इज 2 years आणि ती क्लेम्स जर त्यांनी फाल्यां सकाळी 2000 जमीन आडयल्ली आसा जाल्यार तो 2000 जमनीकूय क्लेम करता आणि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 38 ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड ऑफ द 1968 हे ताका दिवपाक मेळटा आणि प्रोविजन आसा विथ अ 5 times पेनल्टी हो मूळ सेक्शन 38 आसा ना अशें ना आमी ह्या सेक्शनात 38A जे आहा पळय हे ऍड करता स्पीकर सर हे ऍड करता आसतना म्हज्या मनात भावना आसा माझ्या मनात भावना आसा आमच्या 70तल्या लोकां खातीर दिवचलेच्या लोकां खातीर केपेच्या लोकां खातीर सांगेच्या लोकां खातीर जे 1961 पासून आयज पर्यंत त्या आलवारा लँडान रावतात त्या मोकाशाच्या लँडान रावतात तांकां स्वताची जमीन ना स्पीकर सर आनी हे रावता आसतना तुमी जर पळयशात आयजूय बी त्यांच्या थंयसर गव्हर्नमेंट लँड म्हणून आसा आणि त्याचे हाऊस ओन बाय XYZ हे पर्सन बरयल्ले आसा स्पीकर सर घडये कदाचित म्हणजे बाप वेंजीक खबर आसचें ना कारण सालसेतीन कदाचित हो प्रकार आसचो ना पण आमच्या ग्रामीण भागात तुम्ही जर वचून पळयशात म्हणजे पूर्ण पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत सगळ्या ग्रामीण भागात हे जे आसा पळय न्ही हे निव्वळ आसा आणि आसा हय तेंच्यांनी कदाचित चडूय लँड हाडयल्या आमी ह्या बिलाक म्हटलां कितें म्हटलां तुजें घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर आणि मॅक्स टू मॅक्स इज 400 मीटर हाज्या भायर आमी वचूंक ना आणि हे करता आसतना स्पीकर सर आमी फुकट दिवचे ना आमी अजुनूय म्हटलां की हेची ऑर्डर काडली वयतली रेट कसो फारीक करपाचो तो आता घरां जी बांदल्या आमी नवीन लोकांक जागो दिना जो गेली आपल्या मूळ गोंयकार जो हांगासर रावता आणि गेली कितलीशीच वर्सां तेजें घर आसा ताका ते आज घर जर परत रिपेर करतलो आसत बांदतलो आसत पळय डॉक्टर देविया राणी उलयताना उलयताली की अटल आश्रमाच्या घराक आमकां पयशे मेळनासले सरकाराची स्कीम आसा पण ती सरकाराची स्कीम घेवपा खातीर आमकां NOC मेळना बाब सुभाष फळदेसायच्या सांगे मतदारसंघात गेल्यार ऑलमोस्ट इज 90% ऑफ द हाऊसेस इज इन द गव्हर्नमेंट लँड तो मुद्दाम म्हणटा केन्ना की एक तर गव्हर्नमेंटात पयलीं एक्वायर केलें आतां आमकांच सगळ्या जाणांक गव्हर्नमेंटाच्या हातूंत घातल्या हे जर पळयत वचत जाल्यार आमच्या प्रेमी शेट्टीच्या मतदारसंघात वन मावळिंगे कुडचिरे ही पूर्ण विलेज ही आमच्या गव्हर्नमेंटाच्या लँडात आसा आणि प्रत्येक नो डाऊट थोड्या जाणांनी खूब मोठे लँडी हाडयले आसत आमी हे सांगता आसतना स्पीकर सर त्यांनी एफिडेविट दिवचें पडटलें की उरलेली लँड जी आसा पळय न्ही ही आपूण परत सरेंडर करता गव्हर्नमेंटा कडेन हे तितून म्हटलां कारण तो आपली 300 जर येता आसत घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर तितकीच लँड ताका मेळटली तो दिता आसतना एफिडेविट दितलो की उरलेली लँड जी आसा ही आपूण ती लँड परत करता म्हणून आणि त्या लँडाचे जे आहा 200 मीटर दिता पळय न्ही ताजे तो पयशे फारीक करतलो स्पीकर सर हे बिल निव्वळ हाडटा आसतना म्हजो मूळ गोंयकार आणि हय काही जण कदाचित म्हणजे 99च्या पयलीं पासून सुद्धा हांगा रावता आसत आणि खंय तरी गव्हर्नमेंट लँड तेंच्यांनी एनक्रोच केले आसतले हांव म्हणना स्पीकर सर आयज तेंची घरां मोडून उडयतले काय कितें म्हणजे आज त्याच्या घरांचेर बुलडोजर भोंवडयतले काय कितें आणि परत आसा तशा ह्या इतके रावपी हांगासर लोकांचेर आमी कितें करता आतांच पयल्यात पयलीं जर आमी पळयता आसत खंय तरी कोमुदिदाद आसतले बाकीचे आनी कितें आसतले डेली कोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती सातत्यान येत आसा आज हेजे घर मोडले फाल्यां तेजे घर मोडले वेगवेगळे विशय आसा स्पीकर सर आमच्या सरकारात पयली फावटी निर्णय घेतला मूळ गोंयकार जो 1961 पासून जो हांगासर आमी म्हणटा पयलीं वाचलो आसलो तो हांगासर रावता म्हणजे पयलीं 72च्या पयलीं जेची घरा सर्वीस लागली ताका आमी डायरेक्टली ते जी आसा पळय ती सनद सर्टिफिकेट इश्यू करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलां म्हज्याच रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान केलां हें बी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता स्पीकर सर तितकेंच न्ही तर 72च्या पयलींचें घर हे तेजें घर जें आसा लिगल घर हें सांगपाची सर्टिफिकेट जी आसा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी स्पीकर सर एक 15 मिनटां सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिट वाढवता स्पीकर सर माझे घर हे मूळ घर जे आसा हे माझे लिगल घर म्हणपाचें काम माझ्या सरकारात दिलां म्हणजे 72च्या पयलींचें घर ताका पंचायत डायरेक्टली सर्टिफिकेट दितली फक्त 1000 रुपया भरून की हय हे घर जें आहा हे माझे कायमचें म्हाजें घर जालें दिनेबी म्युनिसिपालिटी बी दितली स्पीकर सर त्याच धर्तीचेर आमकां कितलींशींच घरां जी आयजूय आशिल्ली ताका कायदेशीर कागदपत्रां कांयच ना ताका जर परत रिपेर करतलो आसत जाल्यार ना तूं म्हणटलो मागीर ताका 15 वर्सांची कित्याक दवरली हय स्पीकर सर एकाच घरांत रावताले त्या भुरग्यांनी कदाचित तें घर 2000 सालांत सायडीक बांदलें गव्हर्नमेंटाच्याच जागेत एक 4 हांव सांगता 70तलें उदाहरण सांगता वन मावळिंगेचें उदाहरण सांगता हांवें पळयलां
म्हणजे एकाच घरात पयलीं रावताले 4 भाव जाले त्यांनी 2000 सालात आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारली दुसरें घर जें बांदलां इन 2000 इयरान बांदलां खंय तरी ताका पगार मेळपा लागलो आनी कितें दुसरें घर त्यांनी 2000 सालात सायडीक बांदलां हांव 10 म्हणना आमच्याच गोंयकारान बांदलां तर ते 2000 सालान मधला त्या घराचे डॉक्युमेंट जर तो काढूंक वयतलो आसत जाल्यार ताका 15 वर्सांचे मेळटले स्पीकर सर ताका 30 वर्सांचे मेळचे ना म्हणून हे मॅक्झिमम हाजो फायदो जो आसा हो आमी भायल्या मनशाक न्ही तर 90% नो डावट हांव म्हणटा 10% आसतलो खंय तरी हांव अशें म्हणना की आसचो म्हण बट 90% मूळ गोंयकाराक आसतलो जो भायरसून येयला ताका न्ही हे निश्चित रित्या सांगता आसतना कारण हे जर पळयशात ते उदाहरण जर पळोवपाक जाय आसत जाल्यार तुमी सांग्या गांवांत वयचे आनी सांग्या गांवांत गेल्या उपरांत हेजें निव्वळ उदाहरण तुमकां पळोवपाक मेळटलें म्हणून हातून आशिल्ले प्रत्येक सेक्शन आता तुम्ही म्हणटाले आमी प्रत्येक सेक्शन 38 आणि सेक्शन 38A म्हटल्यार कितें हाजे कंपॅरिजनूय आसता म्हणजे ही लँड कोणाची आमी ताका ऑक्युपन्सी कशी दिता हे आमी निव्वळ हातून सांगलेले आसा 400 स्क्वेअर मिटर कित्याक तर स्पीकर सर गांवांनी थोडीशी घरां जी आसा हाजो विचार करता आसतना ही घरां तितकीच व्हडली आशिल्ली फाल्यां सकाळीं आमी 400चो विचार कित्याक केलो ते घर मोडून उडय आनी उरलेली तुजी रेग्युलरायज जातली हे आमी सांगूं शकना मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 400 ताज्या खातीर म्हटली स्पीकर सर आमी 300चोय विचार करताले पण एकंदर गांवांतली घरां जर कन्सिडर करून मातयेच्यो भिंती आशिल्ली व्हडली घरां जर कन्सिडर केली जाल्यार ही 400ची घरां आसा स्पीकर सर हे तुमकांय खबर आसा आता म्हणटाले की ही घरां तुमी अशीच दिल्या उपरांत फुडें कितें जातलें काय म्हणून स्पीकर सर खरें म्हणजे जर कायदो आसा तो जर पळोवंक वचत जाल्यार गोवा लँड रेव्हेन्यू प्रोहिबिशन एंड कन्स्ट्रक्शन एक्ट 1995 हो एक्ट जो आसा हो एक्ट जो खरं सांगता म्हणजे कोणाकूच त्या पद्दतीत खरें कन्स्ट्रक्शन अलाव करपाक जायनासलें भायल्यांच्यो गजाली बाब एडवोकेट कार्लुसान ज्यो आतां सांगल्यो 21 वर्सां जेंचे 20 वर्सां सरकार चलताले तेंच्यांनी हो एक्ट खंय दवरलेलो तर तेंच्यांनी ह्या एक्टाचेर एक्ट कित्याक जावना तेन्ना जर ह्या एक्टाचेर एक्ट जाल्ले आसत जाल्यार आयज हे भाशण करचें पडचें नाशिल्लें तेन्ना खरें म्हणटा तेचेर एक्ट जावपाक जाय आसलो भायलो जर कोण थंय आडयता आसत जमीन जाल्यार तेन्ना एक्ट जर जाल्ले आसत जाल्यार आतां तांकां घरांत मेळची नाशिल्ली तेन्ना पंचायतीक रायट आशिल्ले म्युनिसिपालिटीक रायट आशिल्ले डेप्युटी कलेक्टराक रायट आशिल्ले ते रायट जे आसा ते अस्तित्वात आयले ना म्हणून स्पीकर सर हे आज रेग्युलरायज करता आसतना आमी ठामपणे सांगता की हाज्या फुडें गोवा लँड प्रोहिबिशन एंड कन्स्ट्रक्शन एक्ट हितून दिल्ल्यो पावर्स ज्यो आसा हातूंत पावर्स प्रत्येकाची पावर स्पेसिफाय केल्या इतकेच न्ही तर पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीच न्ही तर आमी म्हणटा त्या जाग्यार आशिल्लो मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर त्या कन्सर्न ऑफिसराक रिस्पॉन्सिबल धरलो वयतलो म्हणजे तांचेर तर केसीस नो डावट देर इज पावर फॉर द इवन दो तांकां इम्प्रिजनमेंट आसा फॉर द 2 years इम्प्रिजनमेंट सांगलेली आसा तेन्ना जर तेजेर एखादी केस जर घातलेली आनी ताचेर तर एक्ट जाल्ले आसत जाल्यार 2 वर्सां ते भितर पडटले आसले पूण एखादो मनीस जर भितर पडलेलो आसलो दुसरो मनीस घर बांदपाक वयचो नाशिल्लो कोण दुसरो मनीस डेरिंग करपाक वचूं नाशिल्लो त्या खातीर स्पीकर सर आमी सांगता आसतना हे बील हाडल्या फाटीमागचो आमचो उद्देश जो आसा हो क्लियर आसा आमच्या मूळ गोंयकाराक आनी स्पेशली आल्वारो आनी मोकासो स्पीकर सर हांव सांगता तुमकां मोकाशान रावपी लोकांक अजून जर टॉयलेट जाय आसत टॉयलेट जाल्यार एनओसी घेवन वयची पडटा अजुनूय कितल्याशाच घरांनी टॉयलेट ना स्पीकर सर कारण मोकासो जमीन कोणाची स्पीकर सर मोकासो जमीन सरकाराची पण मोकासो कार जो आसा हो ताका आडयता आल्वारा जमीन कोणाची स्पीकर सर ही सरकाराची नो डावट आल्वारा ताका दिला आसतलो बट आल्वारान जेन्ना दुसऱ्याचें घर आसा तेजें घर ताका बांदपा खातीर एनओसी दिना तो टॉयलेट बांदपा खातीर एनओसी दिना अजुनूय बी ह्या कारणां खातीर स्पीकर सर ह्या अशा जाग्यार रावपी लोकांक जमीन सरकाराची बट आल्वाराकार आनी मोकासकार जो आसा लिजाक कोणी तरी घेतलेली आसत जाल्यार तो म्हणटा हांवूच भाटकार हांव एनओसी दिवचो ना हें भाशण तो सांगता म्हणून स्पीकर सर आमकां हो जो निर्णय घेवचो पडला आसत हो ताका लागून घेतला आनी हो निर्णय हो निव्वळ गोंयकारांच्या इंट्रस्टान घेतलेलो आसा म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावटी म्हणजे आमी जमनीच्या बाबतीत जो निर्णय घेतला हो खंयसरूच कोणाक फटोवपा खातीर न्ही जमनीच्या बाबतीत सेक्शन 38A इंट्रोड्यूस करता आसतना म्हणजे समेस्त गोंयकारांक हे आमी एक फावटी इंट्रोड्यूस करता हेजी आमी व्हॅलिडिटी 6 म्हयने दिल्या आनी 6 म्हयन्याच्या भितर फास्ट ट्रॅक निर्णय घेवपाचेंय सांगला ताजें घर जें आसा जे एकदां ताका लँड ही सनद मेळ्ळी काय ताणें घर रोकाच्या अंडर आमी रोकाय परत हाडटा फुडल्या विकात रोकाच्या अंडर एप्लाय करचें पडटलें आनी स्पीकर सर सरकाराचो रेव्हेन्यू खंयसरूच बुडयना हे करता आसतना लँडाचोय प्रायस ताका फारीक करचो पडटलो आनी घर रेग्युलरायज कोणूय म्हणटलो अरे फाल्यां सकाळीं ताका लँडूय फुकट मेळ्ळी आनी घरूय रेग्युलरायज फुकट जालें काय कितें ना स्पीकर सर ताका लँड फुकट मेळची ना हाज्या बाबतीत जो पयलीं आमी तर विचार करता की 2000 पयलीं पासून जेचें घर आसा घडये कदाचित ताका एक ग्रेड आसतलो 2000 उपरांत म्हणजे सर्कल रेटाचेर जे आसा पळय सर्कल रेट लास्ट आमचो 2013 आशिल्लो तेच्या पयलीं 2000चो आशिल्लो जे सर्कल रेट तेन्ना आशिल्ले आनी जे आमकां प्रोविजन मेळटा त्या सर्कल रेटाच्या नुसार आमी निर्णय घेवपाचे आसा डेफिनेटली कॅबिनेटाक कॉन्फिडन्सान घेवन सरकार हो निर्णय घेतलो की तेणी रेट कितलो पेमेंट करपाचो आनी हे जाल्या उपरांत स्पीकर सर परत हांव सांगता की म्हाका तर म्हणणें आसा की घर रेग्युलरायज करपाक सुद्दां
आमी तेजे जी अमाउंट रोखाच्या अंडर बाकीचे लोक फारीक करतात त्याच पद्दतीन ती अमाउंट ताका फारीक करची पडटली. त्या खातीर स्पीकर सर हे बिल म्हणजे लँड रेव्हेन्यू कोडाचो सेक्शन 38A हे इंट्रोड्यूस करता आसतना आमच्या मूळ गोंयकाराक ताचे घर खंय तरी जो आलवारांत रावतालो, मोकाशांत रावतालो, जमनीत सरकारी जमनीत रावतालो, रेव्हेन्यू लँडात रावतालो, खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाच्या हितून रावतालो, वेगवेगळे कडेन आसात. पण हे जे आसा पळय न्ही म्हणजे इन शॉर्ट खरें म्हणजे सरकार तेंचो भाटकार आशिल्लो आनी भाटकाराका लँड दिता आसतना ते मुणकारियल रायट काय सरकाराचेर घालूंक शकनाशिल्ले. हे ताका दिता आसतना निव्वळ आमचो हेतू क्लियर आसा आनी खंयसरूच आमी कायद्याच्या भायर वचूंक ना. स्पीकर सर कायदो 38 जो सांगता ताका आमी फक्त स्ट्रीमलायन केला आनी 38A इंट्रोड्यूस केला फास्ट ट्रॅक करपा खातीर. नवीन कायदो आमी हाडूंक ना. सेक्शन 38 बी म्हणजे आमी हे करता आसतना क्लियर केल्लें आसा कितल्या बेगीन आनी कितल्या फास्ट ट्रॅक जावपा खातीर. आनी हे सगळे स्पीकर सांगता आसतना आमी जेन्ना विकसीत गोंयचें स्वप्न पळयता आनी जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलो तेन्ना आमचो मूळ गोंयकार जो आसा पळय न्ही वो घरा पासून आनी जागे पासून वंचीत उरचो न्ही ताच्या खातीर म्हाजें सरकार काम करता आनी म्हाका खात्री आसा हे सांगता आसतना स्पीकर सर मूळ गोंयकार हे एप्रिशिएट करतलो फुडल्या वर्सभरा भितर. आनी तेय सांगता हे फक्त इलेक्शन मॅजीक न्ही आमी त्या खातीर इन एडवान्स म्हणजे 2 वर्सां इलेक्शन आसतना हाडटा आनी एका वर्साच्या भितर तांची घरां जी आसा पळय न्ही ही तांकां रेग्युलरायज करून दिवपाचो आमची संकल्पना आसा. आनी डेफिनेटली स्पीकर सर सगळ्यांच्या सहकार्यान हे जातले हेजी हांव खात्री बाळगिता आनी म्हाका खबर आसा की आमी हे करपा खातीर यशस्वी जातले. सगळ्यांनी ह्या बिलाक म्हाका दिसता सपोर्ट करचो इतकेच सांगताना म्हाजी दोन सोंपयता. I just point out a devil's error in your printing, if you don't mind. Just look at your page 2. Provided that the deputy collector shall not see, I want to ask you first one question just to make it clear. Is eco-sensitive zone 2, cousin land, road setback or right of way or any construction which causes obstruction to natural water channel or any structure which is constructed by filling water bodies, is that allowed? Not allowed. Not allowed. Not allowed. Now the wordings which you have put. No, it is true. No regularization is allowed if the construction is on protected forest, wildlife sanctuary, CRZ, where such as construction has been carried out after the 19th day of the February 1991, no development zone, eco-sensitive zone, right? Then eco-sensitive zone 2 except cultivable and orchard. I'll show you where the mistake is. I'll show you. Where you look on this page 2, provided, can you see that? Yeah, provided. Look at the act. Don't look at your notes. Look at the act. Okay, I'll see. Page 2. Page 2. Provided that a deputy collector shall not entertain any application. You got that? Yeah. Provided that the deputy collector shall not entertain any application under subsection 1. If the land upon which such dwelling house has been unauthorized constructed falls in the limits of the protected forest, correct? Right. Area declared as wildlife sanctuary, correct? Area covered under CRZ, now that amendment is there, because that's all right. Included. Yeah, I pointed out that amendment to Babush in the morning. Yeah. No development zone, no problem. Right. Open spaces, no problem. Right. Areas covered under eco-sensitive zone 1 right. areas. Now please see this. Other than orchard land, now I'll tell you why. I think this word other than orchard land or cultivable land should be put at the end. If you say other than, then everything what is after that gets covered in the other than. Please understand this. Yeah, there should be at least up to the eco-sensitive zone 2. That has to go at the end. Spelling mistake now. No, see this, other than up to, I'm telling you. No, other than orchard land. Other than orchard Now land. I will read this way. Or cultivable The exception starts here now. Other than orchard land or cultivated land covered under eco-sensitive zone is excluded. Yeah, it is excluded. No, is excluded. No. That means you can regularize. No. No. This is the bar of in this, we can construct. Eco-sensitive too, you can't construct. See, this is what you are saying. The word, that's right. See, I'll tell you what, take these words, except orchard land should be put at the end of that sentence, nothing more. Because? Oh, wait, I'm telling you. No, please don't rush into that. I'll tell you why. Look at the next page. Provided, next page you look at it. Provided deputy collector may entertain an application under section 1 if the land upon such dwelling house has been unauthorized constructed falls in the limits of the areas covered in a settlement zone, institutional zone, industrial zone, cultivar zone or orchard zone. So it does not include eco-sensitive zone 2, cousin land, road setback, doesn't include.
But if you allow this word other than orchard land, it starts that other than, I will say, I'll tell you, I'll explain this to you. Other than, number one, I will say orchard land, or two, cultivable land, eco-sensitive zone will be number three. So the other then is coming as a confusion. What I'm suggesting, leave everything out because this interpretation will cause you a heartbeat afterwards. Take this word other than orchard land and put it at the end. That's the only thing I'm suggesting. You meant to say the other than orchard land, And cultivable land, you can take even cultivable land. Put it at the end, after the word water bodies. Converted zone eco to is there only. Full explanation. After the word water bodies, put the word other than orchard land. The whole meaning explanation it is there, no? But other than. The meaning changes. Doctor, in explanation it is there. The whole meaning changes, no? Explanation no. Explanation, see, after that, go after that, no? Provided that a deputy collector may entertain an application under subsection 1 if the land upon which dwelling house has been unauthorizedly constructed falls within the limits of an area covered under settlement, institutional zone, industrial zone, cultivable zone or orchard. So this is No, your English is bad. Really, your English is bad. But you go to the next. It's a matter of English. You just push that to the end. I got it. आम्ही डिस्कसही केले म्हणून हांव तुका मुद्दामून सांगता. It is other than orchard land and cultivable land covered under eco-sensitive zone 2. This is under the ROCAL. So eco-sensitive zone 2 they allow करता. आणि ताज्या फुडले तुम्ही कॉमा आसा. Then all these are other than. No. खाजन land. I'm reading this. I'm telling you plain reading. एकूच मिनिट दोतोर. थंय कॉमा आसा आणि ताज्या फुडले जे आहा पळय न्ही खाजन land road setback हितूर allow ना. So what I'm asking you, I'm asking you, other than to exclude करून सोद जाल्यार, only one thing I'm saying, take it right down. I'm not asking you to avoid it. काय जायना. It will be in your interest. English माची हे जाल्या. तो शब्द जो आहा पळय न्ही, this word other than orchard land or cultivable land covered under eco-sensitive zone and last water bodies Until after eco-sensitive zone 2, after water bodies. Why? After water bodies. Then it makes sense. Lady has corrected. Yes. No. Otherwise, I'm telling you, this litigation will not end. येस आता हांव विधेयकाच्या कलम 2 या दुरुस्ती सहित सभागृहाच्या मध्यान घालता. एका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, एका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, म्हणणें मान्य जालें, मंजूर जाल्यो. प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्ती सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 दुरुस्ती सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जालो. महसूल मंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that a bill number 35 of 2025, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती सहित मान्य जालें. सभागृहात कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह शुक्रवार 1 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेन